संजना पब्लिकेशनचे वतीन तसेच लेखक प्रोफेसर वसंत सेल आणि तांच्या घरच्या वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारता आणि बरी सांज आवडयता। कोमूल ही लेखक प्रोफेसर वसंत सेलाची पयली वयली कादंबरी जी संजना पब्लिकेशनान छापल्या। फाटली 6 वर्सां संजना पब्लिकेशन सोबीत सुंदर वाचनीय अशी पुस्तकां आमकां गोंयकाराक भेटयतात, प्रकाशीत करतात। प्रोफेसर वसंत सैलाचे एक पोरणे सपन आज संजना पब्लिकेशन पुराय करता तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या सांगाताक। आमी हांगा वांगडी जावपा खातीर हो सुवाळो आनीक बरो सोबीत करपा खातीर हाजीर आसात। आता ह्या खिणाक जर तुम्ही प्रोफेसर सेलांच्या चेहऱ्यार पळयतले या तांच्या गालार पळयतले जाल्यार ही खोशी उपाट भरिल्ली दिसून येता आणि ती खुशी दोबरात करचे खातीर हांव मागता संजना पब्लिकेशनाचे जाळवंदार बाब दिनेश वणेरकार हांचे लागीं की तांणी आमच्या मुखेल सोयरे आणि मानेस्त आनी हेर सोयऱ्यांक माचयेर घेवन येवचें म्हणून परत एकदा ताळयांनी येवकार करचो। भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरेकार हांणी कितल्याशाच नवोदित अनेक ज्येष्ठ लेखकांची तशेंच कवींची सपनां पुराय केल्या आणि ताचो हिशोब लावपाक म्हजे कडेन तरी जावपाचें ना। ती तांक एक प्रकाशक म्हूण बाब दिनेश मणेरकार हांचे लागीं आसाच। ते साहित्यकांचे आधारस्तंभ जावन आसात अशें म्हाका मना सावन दिसता। तांचे लागीं हांव मागता माचयेर आशिल्ल्या आनी सभागृहात हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांचे सुंदर सोबीत उतरांनी तांकां येवकार दिवचो म्हणून बाब दिनेश मणेरकार। हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक संजना पब्लिकेशन्साचे वतीन आणि भोवमानेस्त वसंत बाब सैल हांचे वतीन हांव मना काळजा सावन येवकार दिता। खूब बरें दिसलें आज ब्लॅक बॉक्स भरून वत्ता। सॉरी कारण आनीक चेअर्स आमी प्रोवायड करपाक शकले नात कारण हांगा तांची चेअर्स अवेलेबल नात, पूण इतले व्हड संख्येन आज तुमी हांगा सगळे उपस्थित रावल्यात हें पळोवन मनाक खूब बरें दिसलें। आयच्या वेदीवेले मानेस्त सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त माधव बाब सर, मुखेल मानाचे सोयरे भोवमानेस्त सैल बाब, भोवमानेस्त भूषण बाब हांकां सगळ्यांक हांव मना काळजा सावन येवकार दिता आनी भोवमानेस्त वसंत बाब सैल हांकां आज परबीं भेटयता। तांचें कोमूल हें पुस्तक आज उक्तावण जाता। इश्टानो एक वेगळ्या विशया वयलें पुस्तक, एक खोशयेची गजाल आनीक परबीं दिवपा सारकी गजाल वसंत बाबाक। कारण मनशाच्या आयुश्यांत वेगवेगळे अणभव येतात, वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित जातात, तांकां आमी सामोरे वचपाचें आसता, तांकां फुडो करून तातूंतल्यान पॉझिटिव्हली विचार करून मार्ग सोदपाचो आसता आनी वसंत बाबान ते खूब प्रभावीपणान खूब जैतिवंतपणान केलां अशें म्हाका दिसता। हे अणभव जे आयले तांकां तांच्या आयुश्यांत ताजेर तांणी एक कादंबरी बरयली आनी ती आज तुमच्या मुखार प्रेजेंट जाता। हो विशय आज तांकां जाणवलो किंवा तांच्या आयुश्यांत आयलो असो हो विशय आनीक जायते जाणांच्या आयुश्यांत येवं येता आनी देखून तशें जर आसलें जाल्यार तातूंतल्यान मार्ग कसो काडचो हें ही कादंबरी तुमकां दाखोवन दिता। हांव परत एक फावट परबीं भेटयता वसंत बाब सैलाक कारण तांणी ह्या विशयाचेर कादंबरी बरयली म्हणून। तांकां निश्चितपणान ताळयो फावतात, तांच्या ह्या धाडसा खातीर तरी ताळयो फावतात। कोंकणीक अशे वेगवेगळे विशय येवचे अशें हांव सदांच
म्हज्या विचार केन्नाय लेखका कडेन बरे उलयता तेन्ना मांडटा की वेगवेगळे विशय आयले जाल्यार आमची भाशा समृद्ध जाता. असोच एक नवो विशय घेवन परां म्हणजे 26 तारखेक ह्याच ब्लॅक बॉक्साक आनीक एक कादंबरी प्रकाशीत जाता. डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांणी बाटाबाटीच्या वेळार जे वातावरण आशिल्लें ज्या वातावरणाक थंयचे त्या वेळावेल्या लोकांनी जें भोगलें आनी तांकां गोंय सोडून वचचें पडलें हाजेर अभ्यासपूर्ण संशोधन करून अशी ही कादंबरी बरयल्या महाप्रस्थान. ह्या कादंबरीचें हांगा उक्तावण आसा. हांव तुमकां आजच ह्या कार्यावळीचें आमंत्रण दिता. मुजरत ह्या कार्यावळीक तुमी येवचें. जानेवारीच्या म्हयन्याक सांगपाक आनंद जाता रामायण संपूर्ण रामायण 9 भागांनी प्रसिद्ध जाता. भोवमानेस्त आमचे माणिकराव बाब गावणेकार हांणी कितलींशीं वर्सां लागून हें रामायण ट्रान्सलेट केलें. वेगवेगळी रामायणां रिफर करून स्वतंत्रपणान रामायण 9 भागांनी ताचे 7 खंड पूण भाग 9 असो हो संच पुस्तकांचो तुमच्या भेटेक येतलो. तारीख आनीक जागो उक्तावणाचो प्रसिद्ध जातलो. मुजरत ह्याय कार्यावळीक तुमी हजर रावचें. कोंकणीक कितें आसा अशें म्हणपी लोक आशिल्ले आनीक तांचे थोमणे आमकां आयकुचें पडटाले. ताका सामकी समर्पक अशी जाप माणिकराव बाबान दिल्या. रामायण आयलें ते महाभारताचे तयारेक लागल्यात. महाभारताचें अनुसर्जन हें हाजे पयलीं रविंद्रबाब केळेकार हांचें पुस्तक कोंकणीत आयलां. आनी अशी कितलेशेच विशय जे इतर भाशांनी आसात ते आतां इल्ले कोंकणीकय येवपाक लागल्यात. ही आमकां खूब आनंदाची आनी अभिमानाची गजाल. परतून एक फावट वसंत बाबाक परवी भेटयता. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब दिनेश बाब मणेरकार. आणि अशीच सज्जना पब्लिकेशनाच्या तर्फे वाचनीय पुस्तकां आमकां मेळची वेगवेगळे तरेची अशी आस्त आमी दवरतात. ही दोळ्या मुखार आशिल्ली वेगवेगळी फुलां रंगरंगयाळी सोबीत कोणाची तरी नदर ओळख शकताच हातून दुबाव ना. कारण ती आपलो जल्मजात गूण म्हणटा पळय परमळ फातरचो केन्नाच सोडिनात वा केन्नाच विसरनात. आयच्या ह्या सुवाळ्याक हीच संदी आमी घेतात आनी आमचोय मोग परगटावपाक आमी विसरनात. देखून मागता आमच्या सगळ्या सोयऱ्यांक फुलां भेटोवपाक बाय श्रेया नायक हाचे लागीं हांव मागता आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त MS कामत सर हांकां फुलां भेटोवप. मोठ्यान तांकां येवकार दिवचो. आतां मागता बाय साक्षी राणे आणि ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे महाबळेश्वर सैल हांकां फुलांनी येवकार दिवचो म्हूण. डॉक्टर भूषण भावे हांकां फुलां भेटयतले अमेय सेल वसंत सेल सराचे पूत मागता अमेया कडेन. लेखक वसंत सेल हांकां फुलां भेटोवपाक हांव आपयतां बाय श्रेया नायक परत एकदां. आयज सभाघरांत जायते मानेस्त आयिल्ले आसात. भोवमानेस्त उदयबाब भेंब्रे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ साहित्यीक तुमकां येवकार सर. भोवमानेस्त देविदास कदम जांकां हालींच साहित्या खातीर राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार लाभल्यात. आमचे प्रोफेसर नागवेकार आनी जायते उमेदीचो खीण हो आमकां सगळ्यांक. प्रोफेसर वसंत सेल हे जुवारी नगराच्या MES महाविद्यालयाचे आदले उपप्राचार्य आणि वाणिज्य विभागाचे
मुखेली आशिल्ले. म्हाका ह्या समयार खूब खोशी भोगता तुमकां सांगपाक प्रोफेसर वसंत सेल हे म्हजे शिक्षक. वर्साक एक फावट तरी ते क्रिकेट मॅचीचे आयोजन करताले. प्रोफेसर आनी आमी विद्यार्थी आमकां स्पोर्टिंग स्पिरीट कितें म्हणटात ती ताणी शिकयल्ली. मातशे ताळयो मारून तांकां शाबासकी दियात आमची सराक. तांचो शैक्षणीक आनी सामाजीक वाठारांत सक्रिय वावर आसा. ललित आनी कथा हातूंत तांचे सातत्यान योगदान जायत आयलां. भांगरभूंय, बिंब, जैत अशा नेमाळ्यांत ताणें बरयल्ल्यो माळे वयली शाळा, फोवा कालो, गाय शेणली, सुणो चाबलो, देव पळयलो, अजब गजब, कोल्ड मर्डर अश्यो जायत्यो कथा उजवाडाक आयल्यात. तशेंच कांय कथांचे युट्यूबार कथनांत रुपांतरूय जाल्लें आसा आनी आतां तांची कादंबरी कोवून आयज प्रकाशीत जाता. मागता आयचे मुखेल सोयरे बोमारेस माधव कामत सर, भूषण भावे सर, सेल सर आनी लेखक ताचे बरोबर विमोचन करचें म्हणून. ह्या समयार वसंत सेलान एक सरप्रायज दवरल्या, अजापाचो खीण. आनी तो खीण म्हळ्यार प्रोफेसर आमचे प्राध्यापक MS कामत सर हे तांचे रोल मॉडेल, प्रेरणा रूख. बारीक विचार केल्यार MS माधव सर म्हळ्यार आमचे सगळ्यांचेच मुरगांव तालुक्यांतले तर आसाच, पुराय गोंयचे ते शिक्षण तज्ञ आनी आमच्या सारक्या शिक्षकांक ते एक प्रेरणा रूख. तेच परी साहित्यीक भोमानेस्त महाबळेश्वर सैल हे प्रोफेसर वसंत सेलाक पिता समान. तांकां ते अण्णा म्हणून पाचारतात. सगळ्यांत लागींचे अशे प्रोफेसर सेलाक कोण काय म्हळ्यार ते आमचे भोमानेस्त साहित्यीक सेल महाबळेश्वर सेल. हांचो सत्कार करप हे तांच्या मनांतले उमाळे म्हणूं येता किंवा तांची इत्सा म्हणूं येता, जी आयज आमच्या सगळ्यांच्या सामकार, तुमच्या सगळ्यांच्या सामकार आमी करूंक सोदता. तेन्ना मागता भोमानेस्त आमचे भूषण भावे सर तांचे लागीं की तांणी तांचो सत्कार करचो. ही एक संदी लाभिल्ली आसा प्रोफेसर वसंत सेलाक की तांकां मना काळजांतल्यान दिसता हो सत्कार जावचो म्हणून. आता महाबळेश्वर सेलाचो देव बरें करूं सर. वसंत सरांचो कबुलाचो प्रवास सरळ केन्नाच नाशिल्लो. तो प्रवास सोंपो करपा खातीर बऱ्याच एंजलांनी तांकां वांगड दिल्लो. मार्गावयले काटे खुटे पयसावपाक हे एंजलांनी तांकां बरोच आदार केल्लो आसा. आयज ह्या सुवाळ्या निमतान हांगा कांय अशे एंजल्स तांचे जिणेंत आयिल्ले ते हाजीर आसात. तांकां आमी
ह्या पुस्तकाची मानाची प्रत भेटोवंक सोदतात. मागता अमया लागीं बाब अमय मुखार येवचो की तांणी ह्या सगळ्या मानेस्तांक ही पुस्तकाची भेट पुस्तकाक प्रस्तावना बरोवपी प्रोफेसर महेंद्र देसाय आमचे कडेन आसा. तांकां ही मानाची फक्त विनय राणे एक एंजल जावन कोमुलाच्या प्रवासांत तांणी प्रोफेसर वसंत सेलांक वांगड दिल्लो आनी अजून मेरेन दीत आसात. बाय नीता कुडाळकर आसा आयिल्ले, अनिल बाब नायक, दिपाली नायक ना पूण तांचो घरकार हांगा आसा आमच्या बऱ्याक. हांव मागतां सर नागेशा लागीं की तांणी येवन ही प्रत स्विकारची म्हूण. आमचे ज्येष्ठ प्रोफेसर हरिश्चंद्र नागवेकर साहित्यीक, परत एकदा ताळयो दियात. हे प्रोफेसर आमचे आशिल्ले आमकां इकॉनॉमिक्स शिकयताले MBS कॉलेज जुवारीनगर. साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे सर ही मानाची प्रत मानून घेवची. तशेंच आमचे मराठ आसात, आमचे लागीं आसात देविदास सर. तांणी ही प्रत स्विकारची. मागता देविदास सरा लागीं देव बरें करूं. अमय पुस्तकाची भायली सोबीतकाय पळयात. सुंदर भायर भितर, पूण भितरली फोडणी कोण करतलो हे अजून तुमकां खबर ना. आमी जरी वाचली तर ताजेर उलोवप करतले आमचे मानाचे सोयरे, कोंकणीचे अभ्यासक, साहित्य अकादमीचे निमंत्रक, तशेंच नामनेचे प्राचार्य भौमानेस्त डॉक्टर भूषण भावे हांच्या लागीं मागता तांणी कोमुलाचेर उजवाड घालचो म्हणून. सगळ्यांना नमस्कार. खंयच्यान सुरवात करची हें कळना. वाचक म्हणून एका दोळ्यान दुखां आसात आणि दुसऱ्या दोळ्यान आनंदाश्रूय बी आसा. आमी तशी समीक्षकाची नदर बी दवरून उलोवप करप आयज तरी शक्य ना. 17 वर्सांची जी अथक अशे संघर्ष आपल्या जीवना कडेन वसंत बाबान केला ताजेर अशे पासिंग कॉमेंट्स करून फुडें वचप हें शक्य ना. काळीज खूब जड आसा अशा वेळाची. आणि म्हणून तांच्या काळजांत कितें वेदना आसात ह्या सगळ्या फाटल्यो, ह्या सगळ्याचे वजें घेवन जगता आसतना सुद्दां म्हणजे अशें म्हणटाले की संत अशेच आशिल्ले की स्वताच्या जिवनातली दुःखां आशिल्ली, तांकां समाजाची दुःखां पेलपाची आशिल्ली. पूण तरी आसतना सुद्दां तांच्या वाणींतल्यान आसत किंवा तांच्या उतरांतल्यान आसत केन्नाच एक वायट उतर भायर पडलें ना. त्याच परंपरेक अनुसरून वसंत बाबान कळटा कितली उतरां तांणी समाजा कडल्यान घेतली आसतली, कितले कटू अनुभव पचवले आसतले. पूण खंयच एक लेगीत वायट उतर ह्या 200 पानांच्या कादंबरीन वाचपाक मेळना. हे लेखक म्हणून तांचें यश आसा. मनीस केन्ना केन्ना लेखकाचेर हावी जाता, मनीसपण लेखकाचेर हावी जाता, किंवा लेखकूच म्हणून तो इतलो वयर सरता की ताज्या भितर मनीस आनी लेखक हातून कांय द्वैत उरना. आनी म्हणूनय घडये अशें जालां आसत की ताणें जें कितें बरयलां तें इतलें अस्सल आसा की तें मनशा पासून वेगळावपाक जायना, किंवा तें वेगळें हें साहित्य आनी हें जीवन
असे त्याचे काय भेद करपाक मेळनात. ते एकामेका भितर इतले समरसून गेल्ले आमकां दिश्टी पडटा. पेपरान वाचले आनी कॉलेजीन नोटीसूय आयिल्ली एक 4-5 दिसां पयलीं. गोंयान खंय एक पर्पल फेस्ट म्हणून जावपाचें आसा. पर्पल फेस्ट म्हळ्यार ह्या सगळ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या, दिव्यांग मनशांच्या जिवनाचेर आधारीत एक उत्सव. म्हाका दिसता जर कितें जावपाचें आसत ऑल इंडिया लेवलाचें गोंयान, जाल्यार त्याची नांदी आयच्यान सुरवात जाता. दिव्यांग संगोपनाचो जर कितें आदर्श वस्तुपाठ आसत, ताजे जर म्हणून कितें एक मार्गदर्शक नियमावली आसत, एक मॅन्युअल आसत, एक दैनंदिनी आसत, एक डायरी आसत, एक रेडी रेकनर आसत, अशें जर कितें म्हणून त्या सगळ्या विशयाची कितें आसूं येता जाल्यार ती कोमल कादंबरी आसा. म्हाका दिसता की हे पळोवपाक गेल्यार तशी चरित्र, हे आत्मचरित्र आसा हे वसंत बाबाचे. मे बी एका विशिष्ट 17-18 वर्सांचे आसा. त्याचे फाटले कमी आसा आनी त्याचे फुडले येवपाचे आसा अजून त्याची जिविताची. म्हणपाक गेल्यार आत्मचरित्र, म्हणपाक गेल्यार गायड, म्हणपाक गेल्यार मॅन्युअल, म्हणपाक गेल्यार सगळ्या उपायात्मक योजनांची जे उपाय सगळे दिव्यांगा खातीर आमी वापरतात, वापरूंक जाय, अशा तरेच्या विशिष्ट उपायांची एका सामान्य मनशान केल्ली मखलाशी. आणि म्हणून काळीज कोरोन उडोवपी काय अनुभव त्यांच्या जिवनांचे फाटल्या 17-18 वर्सांनी आयल्यात. समाज असोच आसता न्ही. समाज एट लार्ज हो सदांच त्रोसांनी उलोवपी आसता. हे जावचें ना, हे घडचें ना, हे उरलें तुज्या आयुश्यभर लटांबर तुज्या दोगाळ्यांनी आता, ताचे कडल्यान आनी काय जावचें ना, अशें नेगेटिव्ह उलोवपी आसता समाज. त्या समाजाक पुरून उरपा इतले आपले कडेन धैर्य, निष्ठा हे आपले कडेन जाय आसता. खंयच्यान येता ते? ही दैवी शक्त आसा. आनी ती एकदां आयली मनशा भितर आनी एकदां मनशान ताका कमिटमेंट केलो का मागीर तुका जगातली खंयचीच अशक्य गजाल अशक्य दिसच ना. ती शक्यतेच्या परिघानूच येता. असे कितले अनुभव आसात. आणि म्हाका दिसता की त्यांचे पहिलेच वाक्य आसा खंय तरी कादंबरीन खूब कडेन आयला ते, की कोणूय कसलीय गजाल जेन्ना प्रामाणीकपणान करता तेन्ना देव ताका साथ दिता. देवाचे साथ दिवप आसा पळय अनेक उदाहरणांतल्यान. म्हणजे ही कादंबरी जेन्ना वाचता हांव तेन्ना योगायोगांचीच कादंबरी आसा ही. ते अमक्याक सोदतात आणि बरोबर ताका तो त्याच दिसा थंय मेळटा. सहज घडना हे संचित आसा आणि हे संचित बांदिल्लें आसा खंय तरी. आणि म्हणून म्हाका दिसता की ह्या संचिताचो भाग जावपाचें भाग्य वसंत बाबाक मेळ्ळें हो तांच्या जिवनाचो एक सन्मान आसा. नाजाल्यार अपंग भुरगीं, दिव्यांग भुरगीं जल्माक येतात, फुडें जीवन जगतातूय बी देवान दिला म्हणटकच जीवन जे आसा तें जगपाक जाय. पूण तें जीवन सार्थ करपा खातीर, ताका अर्थ मेळोवन दिवपा खातीर वसंत बाबान आनी तिच्या बायलेन आनी तेंच्या घरच्यांनी आनी जे जे एंजल्स हांगा बसल्यात आमचे मदीं तांणी जो कितें हातभार तांकां लायिल्लो आसा, तांचें जीवन इतल्याच खातीर वेगळें आसा की तांणी ह्या जिवनांत कितें तरी अर्थ लायला. आणि म्हणून म्हाका दिसता की जे अशक्य आसा ते शक्य करून दाखोवप अश्यो गजाली आमच्या पृथ्वीचेर घडटात. भुरगेपणान आसतना एक वचन आयकतालो सदांच, की जे स्टुडंट मुवमेंटान आसतना आमकां सदांच सांगताले, अरे बाबा लोह वितळटा, जर लोह वितळटा आसत, इफ यू कॅन मेल्ट द आयर्न, जाल्यार मनीस कित्याक चेंज जायना काय, मनीस कित्याक बदलना काय म्हणून. बदलूं येता मनीस सुद्दां. आनी ते ताणें दाखयलें न्ही आपल्या जिवनांतल्यान करून. मनीस बदलूं येता संपूर्णपणान. अशे तरेन हो एक प्रवास जो आसा ते एक प्रेरणात्मक जैत आसा, ते इन्स्पिरेशनल विक्टरी आसा. आणि ही खंयच्यान आयिल्ली आसा, ही खूब निश्ठेंतल्यान आयिल्ली आसा. आणि म्हणून कोंकणीच न्ही, सर्वसाधारणपणान सगळ्याच साहित्याक, भारतीय साहित्याक हो एक नवो विचार आसा.
इंग्लिशीन अशा पद्धतीच्यो कांय कादंबऱ्यो आमी वाचल्यात ज्यो जल्मजात अशा तरेच्या दुयेंसाचेर आयिल्ल्यो आसात. दुयेंत म्हणात किंवा डिफेक्ट म्हणात, ताका दोश म्हणात. इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ डिफेक्ट बेसिकली, दोश तो एक. किंवा मागीर जल्मा उपरांत आयिल्ल्या दोशाचेर किंवा आजाराचेर आसात कादंबऱ्यो. अरविंद गोडबोलेंची कादंबरी हांवें वाचली ती अशी जल्मजात हाचेर आसा. तुम्ही बी कांय जाणांनी वाचली आसतली. आणि म्हणून म्हाका दिसता की अशा तरेच्या सगळ्याच दिव्यांग भुरग्यांच्या बाबतींत एक नवो विचार ताणें आपल्या कादंबरींतल्यान एका अर्थान मांडिल्लो आसा. पुस्तक जर वाचलें जाल्यार लक्षात येता की हें नेणिवेच्या पातळीचेर बरयल्लें पुस्तक आसा, पूर्णपणे जाणिवेच्या पातळीचेर ना. चडशें पुस्तक जर तुम्ही वाचलें तातूंतले 3 डॉट्स लक्षात येतले. चिंतना खातीर जे 3 डॉट्स वापरले ही सगळी चिंतनाच आसात तांची, जी तांणी कागदार हाडल्यात, जाका आमी इंग्लिशीन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणटात, संज्ञा प्रवाह म्हणटात. तो संज्ञा प्रवाहच असो देवला कागदाचेर, एका फाटल्यान एक, पानांची पानां. आणि ह्या संज्ञा प्रवाहांतल्यान आपल्या मनान कितें चलता ह्या वेळाचेर, त्याच बरोबर समाजाच्या मनान कितें चलता आसतलें, समाज कशे तरेन रिएक्ट जातलो ह्या सगळ्या गजालीक, हें सगळें तांणी सांगून दवरिल्लें आसा. दिव्यांग भुरग्यांच्या बाबतींत एक गजाल जी सगळ्यात महत्वाची तांणी जी नमूद केल्या ह्या पुस्तकान ती म्हळ्यार टायम इज द रेमेडी. तुका आत्ता ताजेर कांयच करपाक मेळटलें. आत्ता यू टू गो विथ इट. मनशाचो स्वभाव असो जाला आत्ता की म्हाका आत्ता जाय कितें, तकली दुखली म्हाका आत्ता गुळी घेता हांव, ती आत्ता थांबपाक जाय. जायराती बी अश्योच असतात, तूं घेतले बरोबर पोटांत ती एसिडिटी कमी जावपाकूच जाय, ती आत्ताच जावपाक जाय कमी. अशे झटपट जमान्यान आमी जगता आसतना पेशन्स, प्रत्येक पावलो पावली पेशन्स दवरचो पडटा. आत्ता सोल्युशन मेळटलें ना, फुडें मेळटलें का ना हाची खात्री ना, खात्री बी ना. तुवें तें काम करपाक जाय, वर्सान वर्सां गाडून घेवन तें काम करपाचें तुका आसा. हें विर्त कशें, हें व्रत कशें तुवें सतत चलोवचें पडटा, ताका ना आदी ना अंत. आणि म्हणून अशे तरेन एक पेशन्साचो एक वेगळोच अनुभव त्या कादंबरींतल्यान आयला. समुपदेशन हो शब्द तसो घेतला आसत आमी पाश्चात्य देशांतल्यान, पूण आमचे कडेन जे समुपदेशनाच्यो ज्यो कितें प्रक्रिया आसात त्या सगळ्यांचो वापर म्हणजे कशें आसता की ह्या सगळ्या जेन्ना अनुभवांतल्यान मनीस वता तेन्ना मनीस नक्की म्हणजे 2-3 गोश्टी मनशा कडल्यान घडटात, घडूंक शकतात, घडपाची शक्यताय आसता. पहिली गजाल, मनीस एस्केपिस्ट जाता. ह्या सगळ्या पासून पयस वचपाक लागता, नाका म्हाका हें सगळें असो जाता. एस्केपिझम काय ताच्या वयलो पर्याय न्ही. इट इज नॉट अ रेमेडी. तुका थंय रावूनच तें करपाक जाय, पांय रोवन तुवें थंय रावपाक जाय आनी परिस्थितीक सामकारवपाक जाय. यू कॅनॉट बिकम एस्केपिस्ट. सो दुसरे मनीस खूप कर्मकांडवादी जाता. तो कर्मकांडांच्या फाटल्यान लागता, रिच्युअल्सांच्या फाटल्यान लागता, देवदेवस्की आणि सगळी नाटकां त्याच्या फाटल्यान लागता. ते बी जावन तुजो प्रश्न सुटना. वसंत बाबान ती दुसरोय बी मार्ग आपणायल्लो ना. आणि तिसरो मार्ग हो कर्मयोगी, की हांव रणांत थंय रावतलो उबो आणि हांव ते झगडटलो स्वता. घडये समाज माझ्या विरोधान आसत आणि दुर्दैव आसा आमच्या समाजाचे. आम्ही 60 वर्सां जाली स्वातंत्र्याची मनयतात, 40 वर्सां जाली मनयतात आणि 75 वर्सां मनयतात, पूण आमची खंयचीच वेवस्था अजून दिव्यांग भुरग्यांच्या आसत किंवा अशा तरेच्या खंयच्याय अनप्रिविलेज्ड, मार्जिनलायज्ड अशे तरेची जी भुरगीं आसात तांच्या खातीर आमची एकूय समाजातली वेवस्था अजून पर्यंत तयार जाल्ली ना. ना शैक्षणिक, ना सामाजिक, ना राजकीय. हे दुर्दैव आसा आमचे सगळे. आणि म्हणून अनुभव कशे आसात की दिल्या परवानगी वेगळो बसपाक, पण प्रत्यक्ष शाळेन कांयच हालचाल ना. वेगळो वर्ग ना, वेगळो बाक ना, वेगळो सुपरवायझर ना, कांयच ना. ही व्यवस्था अशी असंवेदनशील आसा आमची सगळी. आमच्या व्यवस्थेक ह्या सगळ्याचे काय पडिल्लेच ना अजून.
आम्ही इतले भ्रमान जगता सगळ्या हेच्या कित्याक आमकां दिला न्ही सगळ्या देवान, पण आमकां कांय पडिल्लें ना त्या सगळ्या गजालीचें. इतले आमी असंवेदनशील जाल्यात. कोणे केले आमकां इतले असंवेदनशील? शिक्षणान केले, राजकीय वेवस्थेन केले, काय समाजान केले? अशा तरेचो प्रश्न ही कादंबरी वाचल्या उपरांत उबो रावता. आणि म्हणून ही कादंबरी म्हणजे फक्त दिव्यांगांचे संगोपन न्ही, तर समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांच्या बाबतीत आमची विचारसरणी कितें आसा आता तो जगतलोच, व्हेजिटेबल लायफूच जगतलो तो आता अशें. हे जर कॉमेंट आमच्या तोंडांतल्यान येता आसत त्याच्या सारखे दुसरे पाप ना. म्हणून ह्या आमच्या जनरेशनान, कारण आमी ट्रान्झिशनाचेर आसात, आमी संक्रमणाचेर आसात. एक ही अवस्था, एक काय ती अवस्था, अशा अवस्थेन जेन्ना आमी आसात तेन्ना अशा तरेचो निर्णय आमच्या सगळ्या समाजाक आमकां करचो पडटलो. आणि म्हणून आमच्यो सगळ्यो संस्था कितल्यो दुबळ्यो आसात, कितल्यो अनप्रिपेर्ड आसात, कितल्यो असंवेदनशील आसात आणि कितल्यो गलथान आसात, ह्या सगळ्याचें विदारक चित्रण ह्या कोमुलांतल्यान सगळ्या आमच्या हातूंतल्यान आयिल्लें आसा. दुसरे वटेन एंजल्सांचो उल्लेख तांणी केला. समाजान काम करता आसतना अशी जुवी येत रावतात. ही जुवी विसवाची आसा. ही जुवी एका अर्थान आश्वस्त करपी आसा. जुवीच आसात ती, चुकून मेळटली केन्नाय. सगळेच लोक अशे मेळटले अशें ना, पूण ही जुवी तुमकां आश्वस्त करून वतली. ही जुवी तुमकां आधार दितली. फक्त सहानुभूती दिवची ना. सहानुभूती दिवपी खूप असतात, चुरचुरे काढपी खूप जण असतात, ते चलनात. ठीक आसा एक भावना म्हणून सहानुभूतीची, पण तुझ्या बरोबर रावपाक तयार आसा. म्हज्या जिवनांतलो थोडो वांटो, थोडो वेळ तुका दिवपाक हांव तयार आसा. अशा तरेचो अनुभव दिवपी कांय जुवी त्यांच्या जिवनान आयिल्ली आसात. आणि म्हाका दिसता ही समाजात आसताच. तांकां पेणी म्हणून येतात आमच्यांनी. आमच्यांनी अशा तरेची आमच्या माथ्या वयलें वजें दवरपी अशा तरेचे पेणे आमच्यांनी म्हणूं येता आमकां की की जंय आमी विसव घेवं येता थोडो वेळ, तांचेर आमी आमचे माथे थोडो वेळ दवरूं येता, तांचेर विश्वासून रावं येता आमच्यांनी. अशा तरेचो कांय संदर्भ ह्या कादंबरींतल्यान तांणी दिल्लो आसा. एका अर्थान ही कादंबरी बरयता आसतना वसंत बाबाक 2-3 गजालींतल्यान वचचें पडलें. एक, पयले फावट ताणें अशे तरेचें प्रदीर्घ गद्य लेखन केलां आणि म्हणून शब्द सोडचे पडल्यात. हे शब्द ताणें मेळटा थंयच्यान घेतल्या. गरज पडल्यार हिंदींतल्यान, मेळनात तेन्ना डिक्शनरींतल्यान, संस्कृत उतरां घेतल्यात, परिभाषीक उतरावळ घेतल्या, टर्मिनॉलॉजी मांडल्या ताणें आनी रूढ केल्या कोंकणीन ताणें. हांव सदांच जेन्ना कोंकणीच्या संदर्भात अशा विशिष्ट विशयांचेर आदारिल्ल्या साहित्याचो जेन्ना विचार करता, जायते मागीर विज्ञान आसत, तंत्रज्ञान आसत, तेन्ना म्हाका दिसता की ही उतरावळ सुद्धा कोंकणी खातीर नवी आसा. अभिज्ञ आणि अनभिज्ञ, उद्भासन, एक्सपोजरा खातीर ही सगळी डिक्शनरी उतरावळ आसा, म्हाका खबर आसा. आणि ही सगळी ताणें मुद्दाम अभिहस्तांकन असायनमेंटाक हे ताणें घेतला आनी वापरला, रूढ केला, प्रचलीत करून उडयला कोंकणीन. कित्याक तांकां इंग्लीश वापरूं येनाशिल्लें, हळडुकेंतलें उतर वापरूं केला ताणें आपल्या पद्दतीन. हो एक नवीन नवो असो पर्याय आसा. म्हाका दिसता की हें बी कोंकणीच्या संदर्भान एक तांचो प्रयोगात्मक मूल्य म्हणून ह्या कादंबरीच्या संदर्भान आमच्यांनी स्विकारूं येता. ज्या पद्दतीन दोग जाण मानीस आयज ह्या स्टेजीर बसल्यात, माधव बाब कामत आणि महाबळेश्वर बाब सैल, म्हजी आनी वसंताची वळख जाली ती कोंकणी मुवमेंटांतल्यानच जाली. महाबळेश्वर सैला वांगडा केन्ना तरी आमी मेळ्ळे. मागीर केन्ना तरी एक 6 पेचो विशय आशिल्लो आनी आयफुक्टोचें आंदोलन आशिल्लें, त्या वेळाचेर आमी दिल्ली गेल्ले बरोबर. सो तेन्नाचो एक प्रदीर्घ असो अनुभव रावपाचो आमकां मेळ्ळो. महाबळेश्वर सैला सारख्या एका मोठ्या मनशाच्या न्ही जी नमळे आसा, मोठ्या मनशाची जे व्हडपण आसा ते त्याच्या ल्हान ल्हान गोश्टींतल्यान कळटा. महाबळेश्वर सैलान आयज हांगा आसप
हो एकूच त्याच्या मोठेपणाची गवाही. आत्ताच खंयतरी लेखक जो पावली घालता नव्यान, ज्याचे अजून सिद्धूच जावपाचे आसा, ही कादंबरी आसा काही आत्मचरित्र आसा का कितें आसा म्हणून, त्याच्या बाबतीत सुद्धा तो हांगा येवन ताका आशिर्वाद दिता महाबळेश्वर सैलबाब. म्हाका दिसता हो कारवारी मातयेचो गुण आसा, म्हणजे दातृत्व आसा, व्हडपण आसा जे मनाक. आणि ही कितली उतरावळ आसा ह्या कारवारीची. हांव सगळ्यांचो उल्लेख आयज करना, वेळ कमी आसा. दुसरो उल्लेख माधव बाबाचो. माधव बाबाचो उल्लेख हांगा 58 पानांचेर आयला कादंबरी. ते प्राचार्य त्या काळात ते लायमलायटीचेर, आतांय त्या लायमलायटीचेरच आसा. ह्या वेळाचेर तर ते गोवा म्हणून, भारत म्हणून, शिक्षण तज्ञ आणि ह्या सगळ्यात. पूण मनशाचें व्हडपण कित्यान आसता पळय. आपल्या पुताक 5वेन ऍडमिशन मेळचें म्हणून, का पयलेक ऍडमिशन मेळचें म्हणून, पयलेक ऍडमिशन मेळचें म्हणून आदल्या राती पासून पागरूड घेऊन इश्कोलाच्या दाराच्या, म्हणजे मॅनेजमेंटाच्या दारान वसंतबाबनी दिल्लो लायन लावपाक, कित्याक सकाळी पयलो नंबर लागपाक जाय. आनी तो न्हिदला थंय रातचो रातभर जागरण, कितें जळारा, कितें गटार आनी कितें चल्ला तें सगळें. दुसरे दिसाचो नंबर लागपाक जाय म्हणून सकाळी फुडें हातान एक पिशवी घेवन, तातूंत थर्मासान एक गरम च्या घेवन, तांकां ती गरम च्या सकाळी ते हाडून दिवपी जर कोण आसत जाल्यार ते माधव बाब आसा. व्हडपण हें ताचे वयल्यान कळटा. म्हजें पोजिशन, म्हजें हुद्दो आनी म्हजें डेजिग्नेशन्स, मनीसपण हें थंय लागता. आनी म्हणून म्हणटा ह्या दोगांनी स्टेजीर आसप ह्या वेळाचेर इटसेल्फ इज अ बिग थिंग फॉर वसंतबाब सैल. आनी म्हणून म्हाका दिसता वसंतबाब तुमी जी कितें बरयलां तातूंत दोश काडपाचो आयचो दीस न्ही, हांवें पयलींच म्हणलें. तातूंत अतिशयोक्ती आसा. पूण वेन अ पर्सन रायट्स फर्स्ट पर्सनान बरयता, आपल्या आत्मचरित्र कशें बरयलां न्ही ताणी, पूण प्रथम पुरुशी बरयला ताणी ते, आनी एकवचनी बरयला. पूण प्रथम पुरुशी एकवचनी बरोवन सुद्धा खंयच आपल्या बद्दल चड बरोवना. एक माप सुद्धा आपल्याक झुकते घालूंक ना. जशें घडलां, जसो एखादो कॅमेरा सांगत, जशी एखादी स्मरण येत, चिंतना जशी कागदार देवत, ते तरेन ते बरयला. खंयच आत्मस्तुती ना, आत्मवंचनाय बी ना. आपले खालतेपण घेवनय काय बरोवना. आपलो विचार ताणी स्पश्टपणान मांडला. तूं चुकला जाल्यार तूं चुकला, त्या अधिकाऱ्याकूय ताणें तशेंच सांगलां. किंवा न सांगता सुद्धा ताणें ताका न सांगता सुद्धा आयला तो घरा, पूण आपलो विचाराक ताणें आपलो विचार फाटी घेवना. म्हणजे लाचारी करुना आनी अति आपल्याक स्तुतीचोय बी दोश ह्या पुस्तकांतल्यान घेनासतना अत्यंत प्रांजळपणान, स्पश्टपणान ही सगळी काणी 17-18 वर्सांची आमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता कोंकणीच्या संदर्भान हे एक नवे पावल आसा. निश्चितपणान एक नवो अनुभव कोंकणी साहित्याक ताणी दिला. गोंयांत जावपी अशा तरेच्या सगळ्या फुडल्या साहित्याच्या संदर्भान ह्या साहित्याची दखल सरकारानूय घेवपाक जाय. ज्या ज्या शिक्षण संस्थांनी अशा पद्धतीची पाठ्यपुस्तकां लायतात, त्या पाठ्यपुस्तकांनी अशा तरेच्या पुस्तकांचो विचार जावपाची म्हाका दिसता गरज आसा. हे मनशाक संवेदनशील करपी साहित्य आसा. जो समाज बोथट जायत चल्ला, धारूच ना जायत चल्ल्या समाजाची, अशा समाजाक एका विशिष्ट समाजा विशीं आपल्या काळजान कितें तरी लागता आपूण तांचें देणें, अशी भावना जागृत करपी ह्या पुस्तकाचें हांव कोंकणीन स्वागत करतां आनी थांबतां. देव बरें. देव बरें करूं सर. अभ्यासपूर्ण फोडणी अशी केली तुम्ही, आणि खरेच या पुस्तकाक आम्ही येवकार दिवपाक जाय. प्राध्यापक MS कामत वसंत सराचे रोल मॉडेल, जशें आमी पयलीं सांगला ते आमच्या सगळ्यांचेच ते रोल मॉडेल. आयच्या ह्या खिणाक एक गजाल याद जाता. हांव त्या वेळार 11वी जावं 12वेक आसतलो. कांय तवनास भुरगे, त्या वेळार आमची कॉलेज आशिल्ली MES कॉलेज
ऑटो सर्वीस थंय आशिल्ली ते बिल्डिंगेर आशिल्ली आनी कांय तवनास भुरग्यांक सदांच संवय आशिल्ली बॉम्ब लावपाची बॉम्ब घेवन येताले लावंक पावनाशिल्ले कित्याक लागून समय सूचकतायक लागून सरांची कोणे सांगले कशें सांगले कोणाक खबर आसनाशिल्ली पूण ते भुरगे बॉम्ब लावंक पावनाशिल्ले आयज तेच भुरगे वास्को शहरांत नामनेचे वेवसायीक जाल्ले आसात नामनेचे शिक्षक जाल्ले आसात नामनेचे इंजिनियर जाल्ले आसात आनी हे सगळे क्रेडीट म्हणटा पळय ते महत्व आमच्या सराक वता हांवूय एक बरो शिक्षक जावपाक कारण आमचे माधव सर मागता तांच्या लागीं की तांणी 2 उतरां सांगची म्हणून अध्यक्ष हे आमचे महाबळेश्वर सर याद सर बहुमानस्थ माधवबाब कामत सर डॉक्टर भूषण भावे सर आणि आजच्या पुस्तकाचे लेखक आमच्या सैल घराब्यांतले म्हाका विमान दिसता म्हणून सैल घराब्यांतलेच म्हणून वसंत सैल आणि मुखार बशिल्ले खूब गण्यमान व्यक्ती बसला कोणाचें नांव घेवची प्रश्न पडला एक तरी 2 नांवांच घेता रागाळ जावचें न्ही आमी मुखार उदयबा भेंब्रे बसला ते ज्येश्ठ आमचे मार्गदर्शक जावन आसा आनी दुसरे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवॉर्ड विनर देवदास कदम बसला आता भूषणबा भावे सरान पुस्तकाविषयी खूप उलयलें पुस्तकाविषयी तेणी पुराय विस्कटावन तुमकां सांगलां हांव पुस्तकाविषयी चड उलोवचो ना वसंत हे आमचे सैल घराब्यांतले थोडेशे त्या विशीं थोडेशे चड उलयना थोडेशे उलयतलो हांव 1980 सान जवळ जवळ 40-42 वर्सां कोंकणींत लिखाण करता म्हाका सदांच दिसतालें कोंकणींतलो एक तरी तरणाटो म्हाज्या फाटल्यान येवचो त्यांच्या स्वयं प्रेरणेन येवचो किंवा म्हाजे कडल्यान प्रेरणा घेवन खूब दिसतालें त्या दिसांनी हांवें थोडो प्रयत्न केलो पण ते शक्य जालें ना आज वसंत आपले अशें एक अप्रतिम सुंदर पुस्तक घेवन आज उबो आसा हांव ताका ह्या कोंकणीच्या माटवांत कोंकणी साहित्याच्या माटवांत ताचें स्वागत करता आनी स्वागत इतले बद्दल न्ही की म्हाका केन्ना कोणी पुस्तक हाडून दिता खूब दितात पुस्तक हाडून हांव पळयतां पुस्तकाचो सादारण दर्जो पळयतां अर्ध्या पानां पर्यंत वयता आनी मागीर तें पुस्तक वाचीत थांबता चड करून पण हें पुस्तक वसंतान ल्हानपणा पासून ज्या भुरग्याक हांवें वाडटना पळयला वळखतना पळयला तेणी इतलें अप्रतिम इतलें सुंदर पुस्तक बरयलां हें पुस्तक म्हाका थोडे वेळा विश्वासच बसना जालो हांवें वाचलो मागीर मिसेसीन वाचलें आमी एकदम त्या पुस्तकाच्या त्या विशयांत अशें तल्लीन जावन गेले अशें बुडून गेले कळ्ळें तुका एक 4 दीस आमी वयर तक कळूंक शकना अशे तरेची परिस्थिती ती त्या पुस्तका विशीं आशिल्ली पुस्तक फक्त एक दिव्यांग भुरग्या विशीं म्हणून न्ही तशें दुख्खद प्रसंग खूब असतात जिवनात शोकांतिका खूब असतात पण ह्या पुस्तकाची एक साहित्यिक मौलिकता म्हण आसता साहित्य म्हण आसता प्रत्येक पुस्तकाचें एक साहित्य आसता ती साहित्यिक मौलिकता हांव पळयतालो हांव पुस्तक बाकी ते ताजो देवा विशीं किंवा निसर्गा विशीं सैमा विशीं नियती विशीं कोणा विशीं शीण ना पुराय थ्रू आवट पुस्तकांत एक वाक्य ना कोणा विशीं तो कंप्लेंट ना स्वताचो संघर्श तो स्वता झेलता तो म्हणटा हे एक झूज आसा एक लढाई आसा ही लढाई खरें म्हणल्यार तो एकटो खांब कसो आसता कोर्स तेंची मिसेस बरोबर आसा ते झुजता सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या सायडीक एक नियतीस किंवा देवा साठी किंवा कोणा साठी एक उतराची कंप्लेंट ना सगळें एक तटस्थपणान अशें एक संन्याशी कसो एक हेक लागता आपल्या तपश्चर्ये लागता तपश्चर्ये किंवा हेक लागता तशे तरेन तो पुराय तें पुरो आमकां तेगेली ती कथा सांगता त्या विशीं हांव भितर चड वचना ते गेला मागीर ते खूब व्हड ते लांब लचक प्रकरण जाता ते न्ही हांव जेन्ना बरोडला गेलो 40-45 वर्सां फाटीं
तेन्ना कोंकणींत कांय नाशिल्लें, कसले मान सन्मान नाशिल्ले किंवा खंय अवॉर्ड मेळटाले अशें नाशिल्लें, कांय फक्त थोमणे आशिल्ले, फक्त थोमणेच आयकताले आमी. त्या वेळेचेर फक्त एकच आमचें आश्वासन आशिल्लें, एकच हे आशिल्लें की ही म्हाजी मातृभाशा आसा. त्या एकच अभिमानाचेर, एकच अस्मितायेचेर आमी जवळ जवळ आमी 92 म्हणल्यार 93 म्हणल्यार फक्त 80 ते 93 म्हणल्यार ते 12-13 वर्सां हांव सतत बरयतालो. ह्या काळांत हांवें खूब बरयले, जवळ जवळ 100-150 कथा बरयले, कादंबरी बरयले. अशें ह्या एक आश्वासनाचें की ही म्हाजी मातृभाशा आसा. ह्याच भाशेक आमी सुरवात केली. उदयबाब भेंब्रे आसा, तांकां खबर आसा कोंकणीची सुरवातीची कितें परिस्थिती आशिल्ली. पण आज खरें म्हळ्यार कोंकणीत एक उत्सव चल्ला. कोंकणी भाशेंत खऱ्या अर्थान एक उत्सव चल्ला. पुस्तक छापून येताच म्हणणी, कोंकणी आज आमच्या संविधानांत गेला. कोंकणी गोंयची राजभास जाला. साहित्य केंद्रीय साहित्य अकादमीन ताका मान्यता दिला. आनी वसंताक हांव सांगता, तूं पयल्याच हेजेन तुवें राष्ट्रीय भाशेंत तुवें पुस्तक बरयलां. हें पुस्तक तूं राष्ट्रीय भाशेंत बरयलां. आमी राष्ट्रीय भाशेंत बरयनाशिल्ले, आमी आमच्या लोकल भाशेंत बरयताले. आमकां ते बोली म्हणून आमकां हिणसायताले, त्या बोलींत बरयताले आमी सुरवातेक. हळू हळू तेजें रूप पालट गेलें. आमचें नशीब खरें, म्हजी पिळगेच्या नशिबान खरें म्हणल्यार हें कोंकणीचें रूप पालटत गेलें. आनी ती पुस्तकां खरें म्हळ्यार म्हाजी पिळगेच्या शेवटचे हंता किंवा शेवटचे हेकाच खरें म्हळ्यार हे सगळो जो कोंकणीचो तो हे जालो उत्सव सुरू जालो तो शेवटचे हेका. तरी पूण म्हाका खूब आनंद आसा, खूब आनंद आसा ह्या कोंकणी विशीं. आमी वसंत तुका आनीक बरो खूब काळ आसा. म्हाजे पेक्षा जवळ जवळ 15-16 वर्सां तूं ल्हान आसा. 15-16 वर्सां म्हळ्यार खूब जालीं. तुज्यान एक साहित्याचें विश्व निर्माण करूंक जाता. कारण तो ती ताक आसा. ह्या पयल्याच पुस्तकान तुवें ती ताक धाडून दिला की दाखोवन दिला की तुका साहित्य बरोवची एक मोठी ताक आसा. आनी तूं पयल्या एक 15-16 वर्सांतच तुज्यान एक साहित्याचें विश्व निर्माण करूंक जाता. बरोवपाचें खूब आसा. कारवाराचेर खूब बरो जाता. हांवें सुरवात कारवाराचेच बरयतालो. खूब अशें साहित्य कारवाराचेच बरयलें सुरवात साहित्य. तेन्ना एक असो एक वेगळो असो आनंद असो वेगळो मुक्तपणा असो हांव भोगतालो. म्हाका खबर आसा त्या वेळेचेर कांय नाशिल्लें, पूण कारवाराचो बरयतना एक वेगळो आनंद. काळीगंगा सारकी कादंबरी बरयतना थ्रू आवट म्हाजो एक आनंद हांवें अणभवला, तो वेगळोच तरेचो आशिल्लो. पूण आतां दुर्दैवान सांगूं जाता की कारवारांत कोंकणी भाशेची, कोंकणी संस्कृतीचो थोडो ऱ्हास सुरू जाला. फाटीं तुमकां खबर आसा, फक्त एक काळार 95% लोकांची भाशा जी कोंकणी आशिल्ली, त्या भाशेंत कोणी तरी प्रयत्न करून गेले 4-5 रस्त्याची नांवां कोंकणींत बरयलीं, देवनागरी लिपींत. तेचे काळी फासले. हे सारको व्हडलो अपमान आमकां दुसरो नाशिल्लो. हांवें तो अपमान भोगला. म्हाका रात न्हीद पडली ना. आमचे कारवारांत इतली वायट घटना घडची. अशे तरेचे अशे ते खूब वायट असो तो प्रसंग आशिल्लो. तरी पण वसंत अजून पर्यंत काळी नदी व्हांवत आसा. अजून पर्यंत कारवारच्या समुद्रात ल्हारां उठत आसात. आनी आमकां सगळ्यांत प्रिय अशें ते गोंयच्या शिमे वयलें रान, सह्याद्रीचें रान. आमी दोगूय जाण पायपीट केलो तेन्ना भोंवला. ते रान अजून पर्यंत चड मातत आसा, चड दाट जातलें आसा. अजुनूय बरोवची खूब आसा कारवार साठी. हे फक्त ह्या काही लोक आमकां अपशगून करतात म्हणून सांगून आमी सोडची न्ही. कारवारची अजुनूय बरयत रावूंक जाय. आतां ही कादंबरी वसंतान बरोवचो उद्देश कितें किंवा हेजे आमी म्हणटात की कादंबरीचें बीज कितें असो हांव विचार करता. हांव तें दिव्याक बी थिंग वचना. बीज कितें कितें तरी लेखकान सदांच आपणाक कितें सांगचें आसा तरच हातांत लेखणी घेवची. आपलें सांगचें ना तर हातांत लेखणी घेवचीच न्ही. वसंताक खूब सांगचें आसा. मुळात ह्या निसर्गान किंवा सैमान मनशा भितर प्रेम, मोग, माया, ममता आपल्या भुरग्या विशीं किंवा आपल्या मुखाल्या पिळग्या विशीं एक तरेची अशी खूब असो प्रेम, माया, ममता भोग असो एक ठासून भरलो आसा. तो एक उर्जा आसा. आनी ते साठी मनुष्य आपले मुखाले पिळगे ते मुखार सरचे बरे करून ते टिकून उरचे साठी अथक प्रयत्न करता. खूब प्रयत्न करता. आपल्या ताकी भायलो प्रयत्न करता. आनी हे ताकी भायलो हो जो आसा तो प्रयत्न ह्या कादंबरीच्यान तो म्हाका दिश्टीक पडटा.
खूब तेणी ते पळय त्या थ्रूआउट जे पुस्तकात एक ताण असं ताण म्हणतात तो ताण प्रत्येक वाक्यातल्यान प्रत्येक शब्दांतल्यान प्रत्येक पेजाचेर तो भयंकर ताण दिश्टी पडटा आमकां तो सादो तेका एक रायटर जो आसता चल्याक हें बरोवप पेपर बरोवप रायटर जो आसता तेणें तेंची धांवपळ आनी मागीर शेवटी तो योग्य जाग्यार पावता तेणें एक लयराईची व्हडली एक चित्र लायिल्लें आसता आनी थिंग मागीर एक श्रद्धेचो अंधश्रद्धेचें अशें व्हडलें नाट्य सुरू जाता आनी तितूंतल्यान तो कसो हुशारकायेन कितल्या तत्परतेन आनी कितें जाणविकायेन तितूंतल्यान तो मार्क काडटा हें खरें म्हळ्यार वाच सारकें आसा तेन्ना यशस्वी रिजल्ट येता तें नांव ना चल्यालें नांवच ना खंयच नांव ना पुराय सगळे फोन करता सगळे धुंडाळटा खंय नांव ना तेन्ना त्या वेळाची मनस्थिती बसून रडटा बसून त्या मनस्थितीत वाचक समाविष्ट जाता महत्वाचें म्हळ्यार वाचक त्या तेगेल्या मनस्थितीत समाविष्ट जाता वाचक ते बरोबर परवरी वता वाचक आसता वाचतो ते बरोबर परवरी वता ती कोण असिस्टंट डायरेक्टर आसा तेजे मुखार उबो रावता अशे तरेचे अशें तो सगळे वाचकाक वाचतल्याक आपल्या भितर इनवॉल्व करून घेवप हें खूब कठीण काम आसता हितून सोंपें नासता बरोवप खूब सोंपें म्हूण ती वाचक तुजे कडेन वता लेखक वता पुराय त्या वाक्यांत किंवा पुराय पानांत समाविष्ट जाता आनी ते अणभवता ते लेखकान अणभवला लेखक बरयता ते वाचक अणभवता वाचक तेजे विशीं एक तरेची आत्मीयता निर्माण अशे तरेची ती कादंबरी आतां भुशण भाऊन सांगता तेजे भाशे विशीं हांच्या भाशे विशीं म्हाका थोडें सांगचें आसा भुशण भाऊ की मुळात कारवारची भाशा एक खांब कशी ताणें उबी केला ती आसा मुळात ती आसा आनी मागीर तो पेडणे पासून कोचीन पर्यंत जे बोली आसात ज्या बोलीचो एक साज श्रृंगार तेका दिता आनी एक आपली अशी कोंकणी निर्माण करता ह्या थ्रूआउट पुराय पुस्तकां आसतात तेणी वसंतान पयल्याच पुस्तकात आपलीशी कोंकणी निर्माण केला हें इतलें सोंपें नाशिल्लें आमी जेका स्टँडर्डायजेशन म्हणटात किंवा कोंकणी भाशेक किंवा खंयच्याय भाशेक स्टँडर्डायजेशन म्हणल्यार इतलें हें मिथ्या कल्पना हें खरें न्ही स्टँडर्ड म्हणटा हें उतर किंवा खरें न्ही स्टँडर्डाचें मुळात सगळ्या बोलींचे समन्वय घडोवन आपली एक भाशा करप हें खरें स्टँडर्डायजेशन आसता हें अशें जायना आपल्या भितरच स्टँडर्डायजेशन सुरू जाता पुराय कोचीन पासून किंवा पेडणे पर्यंत जे बोली सगळे बशिल्ले आसात त्या भाशेचे समन्वय करून एक भाशा कोंकणी भाशा निर्माण करूंक जाय आनी हो प्रयत्न पयल्याच पुस्तकांत वसंतान खूब बऱ्या तरेन केला दुसरें आनी एकच जाल्लें की मदीं कोंकणी आनी मराठीचो वाद खूब जोरात चल्लो तेजे मदीं ते आमकां हिणसायताले तुमी मदें ही उतर ना ती उतर ना तुमी हिंच्यान घेता थिंच्यान घेता तेन्ना आमचो थोडोसो आत्मविश्वास कमी जाल्लो तेन्ना आमी भायली उतरां घेवंक अनमानताले तें खरें न्ही आमी भारतीय भाशेंतली जितली उतरां म्हणटा न्ही ती आमची भाशा आमची भारतीय भाशा उतरां ती आमची उतरां ती कोणाची मिरास नासता ज्या भारतीय भाशेक जितली उतरां आसतात ती आमची उतरां आसता आमची कोंकणीची उतरां आसता मराठीची आसता गुजरातीची आसतात ती घेवंक कसलोच आमकां अनमानूंक जायना चड करून कन्नडांत पळयता किंवा गुजरातींत पळयता ह्या दोन्ही भाशांनी भायले भाशेची इतली अपरंपार शब्द घेतला आनी आपली भाशेचो विकास केला कारण मग हें खंय तरी जावूं जाय कोंकणींत हे भाशेचे अस्पश्टपणां सोडून दिवूं जाय भाशे मुखार आनी हें वसंतान बऱ्या रितीन सुरू केल्लें आसा पयल्याच पुस्तकांत मागीर तसोच प्रयत्न आसता तरी पण मागीर सुद्दां म्हाका असो लिमीट जावन घेतालो किंवा कोणी म्हाका हसतले कोंकणी बरी कळना म्हण हे मराठीचे शब्द घेता किंवा मराठी शब्द मुळात मराठीत नासतात कन्नड नासतात तो मुळात भारतीय शब्द असतात कन्नडात तर इतली क्रांती जाल्ली आसा भाशेंत हांव ल्हान आसतना जेन्ना कन्नड शिकताली पयलीं होस कन्नड आनी हळे कन्नड नवे कन्नड आनी पोन्ने कन्नड हे दोन प्रभावात शिकचे पडटाले एक नासताले हळे कन्नड वेगळो विशय आनी होस कन्नड वेगळो विशय ह्या दोन आतां अशें जाला की दोन्ही जे हळे कन्नड आणि होस कन्नड एक असे मिक्स जावन गेला असे एक दुसऱ्या मध्ये समावून गेलात की आमकां कळचें ना ती आनी तेच्यान ते पुराय भाशेचो असो बरो खूब विकास करून गेला म्हाका दिसता भारतांत कन्नडा इतली भाशा
अशी समृद्ध भाषा आता झाला तिथले दुसरे किंची ना त्यावेळेस त्यांनी मराठी काहीच प्रयत्न करतात मराठीमध्ये अस्पृश्य पहिलं उतरले ते भाषेबाबतीत ते चालूच असा त्यामुळे असे आहे आमचे सांगण्याचे उद्देश म्हणून आम्ही हे भाषेचे ह्या भाषेतलो शब्द त्या भाषेतलो शब्द हे काही सोडून देऊ जा आणि 10 हाताने आम्ही तर भारतीय भाषातले शब्द तर घेत तरच मग खूप असं आमचं विकास जाऊ शकतो लेखक त्यांनी पुस्तक बरेत नाही त्यांना एक त्याचे 4-5 अपेक्षा उरतात एक तर त्यात दिसतं की आपले पुस्तक सगळ्यापर्यंत पावचे खूप प्रमाणात पावचे आणि ते सगळ्यांनी वाचचे आणि त्याचे कोणी समीक्षा बनवची असे दिसतात आणि दिसता आपल्या पुस्तकाचो अणकार जावचो बाकी खूप भाषांनी ते पुस्तक पावचे आणि एक चौथी दिसता की आपल्याला एखादो पुरस्कार मेळचो खूप जण अशें आसता पहिला पुरस्कार म्हणले की वगैरे नाक मोडलेशे करतात ते कोणाक दुसऱ्या मेळटरी नाक मोडटा स्वता मेळटरी नाक मोडनात अशें हांवें खूप फावट पळयलां अशें दिसता दुसऱ्या मेळटरी की नाक मोडटा ते खरें न्ही ते जेन्ना पळय खंयचें पुस्तक खंयच्या अवॉर्डाक वयता पुरस्काराक वयता थिंग एक ना म्हणटा एक पॅनल आसता ज्युरीज पॅनल उरता आनी ते एक्सपर्टच उरतात ते जेन्ना एक 10-20 पुस्तकांतल्यान तुजें पुस्तक पुरस्कार अशें निवडतात तेन्ना ते खंय तरी रिकॉग्निशन आसता तेका मान्यता आसता हें पुस्तक बरें म्हणून समजून अशे तरेन अशें हें आसता हांव वसंत सांगता हे सगळीं जी आसात भाशेची किंवा पुस्तकाची सौभाग्य आसात ही पुराय म्हाका दिसता कोमूळ पुस्तकाक फावो जातली शेवटी मागीर एक मुद्दो उरलो हुसेन बाबेन सुद्दां तो उल्लेख केल्लो की म्हाका तें सांगत रावूं जायना तितून मागीर तो तकलीफ आसा जेन्ना पळय तो रेजिना मुंडीच्या एडमिनासाठी रात्र वचून न्हिदता आनी त्या वेळाचेर ती एक बापायची जी एक अवस्था मानसीक अवस्था जी आसता न्ही ते खरें आमी कल्पनाच करूं शकतात ह्या अवस्थेन तो एक कॉलेजाचो प्रोफेसर एक लायनीच्या मुखार वचून न्हिदता आनी मागीर सकाळ उठून तो मागीर तेन्ना सकाळचें वर्णन जें आसता न्ही सकाळ पाराचें तो वर्णन करता ते खंय तरी एक आमकां युरोपियन व्हड लेखक आसता न्ही त्याच लेखकाल्या खंय तरी पुस्तकांतल्यान ते केन्ना तरी वाचिल्लें दिसता मागीर जाता कितें माधव कामसर येतात पण त्यांचे वर्णन इतलें सुंदर आसा त्यांचे ते व्यक्तिमत्व त्यांनी धवे कपडे घातल्यात आणि सकाळ झुंजून सकाळ जाता आणि ते येतात त्यांना दिसता की आत्ता सूर्य उदेल आपल्याला म्हाका सूर्य उदेलच दिसता हे ते मनाचे व्हडपण मनाचे त्यांचे विशींचो प्रचंड आदर हो थिंग म्हाका इतलें व्यक्त तरी म्हाका इतलें दोळ्यांतल्यान अशें करून पटकन दुख उबरावली तशें दोळ्यांतल्यान दुख उबरावचे प्रसंग ते खूब आसात पण त्या वेळाचे जेन्ना माधव बाब ते थर्मासूर येतात त्यांच्या हातात येतात तेन्ना खरेंच म्हाज्या दोळ्यांतल्यान दुख उबरावली अशें पुस्तक एक खूब बरें पुस्तक पयलेंच पुस्तक अशें येवप म्हणटा तें एक भाग्य आसता आनी हांव ते तो आमच्या सैल घराब्यांतलो वसंत म्हाका तेजो खूब अभिमान दिसता आनी ते सांगता परत एक फावट तुका कोंकणीच्या साहित्याच्या माटवांत हांव येवकार दिता देव बरें तुमची ही अनुभवाची उतरां सेल सरांक वसंत सेल सरांक उर्बा दितली तांची लेखणी अशीच चालूच उरतली अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक ते म्हजे शिक्षक आनी तांणी आमकां घडयला हेतून सांगिल्ल्या प्रमाण भौमानेस्त माधव सर गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांतले जाणकार जुवारीनगर MBS कॉलेजींतले ते आदले प्राचार्य तांणी आमकां घडयले कितल्योश्योच पिळग्यो घडयल्यो तांचें उलोवप अभ्यासपूर्ण पयलीं सावन ते प्रिंसिपल आसून लेगीत आमकां बरे तरेन वागणूक दिताले तांणी आमकां असले व्हॅल्यूज असले मूल्यां दिल्यात की स्वखुशीन खंय वचूं येता आपले विचार प्रकट करूं येता मागता सरा लागीं की तांणी आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें ह्या सुंदर आणि सोबीत अशा दवाजाक उपस्थित आशिल्ले व्यासपीठार बशिल्ले भौमानदीक महाबळेश्वर बाब सैल भौमानदीक भूषण बाब भावे उत्सव मूर्ती वसंत बाब सैल
त्यांचे घरकान्न मालाबाय, प्रकाशक दिनेशबाब मुनेरकार आणि ज्यांनी म्हजो सत्कार करून म्हाका थोड्या वेळा पयलीं उपकृत केलो ते आमच्या गोंयचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व मोमानेस्त उदयबाब भेंब्रे. ज्येष्ठानो भावानो आनी भयणानो, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. नातलांच्या पवित्र परबेच्या निमतान थोड्याच वरां भितर जगभर दिपोत्सव साजरो जातलो. जगभर खोशेचो उजवाड पातळटलो. अशा उजवाडाच्या शुभमुहूर्ताचेर वसंत बाबाच्या वयल्या सत्यकथात्मक कादंबरीचे प्रकाशन जाता. ही व्हडा खोशेची घडणूक. ह्या सोबीत सुंदर घडणुकेत वांटेकार जावपाक मेळप हे आमच्या सगळ्याचे मदभाग्य. लेखक वसंत बाबाक म्हजी मनकाळान सावन परबी एक उत्तम आदर्श आणि समाजाक अत्यंत उपयोगी पडणारी साहित्यकृती त्यांनी निर्माण केल्या. म्हणून प्रस्तावनाकार महेंद्रबाब देसाय हांकाय परबी. महेंद्रबाब हे राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक, पूण तांणी ही जी प्रस्तावना बरयल्या तातूंतल्यान तांचो मानसशास्त्राचेर केदो व्हडलो कितें व्हडली हुकूमत आसा, तितलो तांचो दाट अभ्यास आसा. आनी जो कादंबरीचो विशय आसा ऑटिझमाचो, त्या विशयाचो खास करून तांचो कितलो अभ्यास आसा हाजो प्रत्यय येता. आनी ती प्रस्तावना म्हळ्यार कोमूल ह्या कादंबरीत आस्पावीत जाल्ले एक वज्रजडीत आभूषण. अशें आभूषण ह्या कादंबरीत दिल्ल्या बद्दल महेंद्र बाबाचें परत एकदा कौतुक, अभिनंदन आनी तांकां परबी. पुस्तकाक मुखपृश्ठ आसता तशें ह्या पुस्तकाक एक मुखपृश्ठ आसता. परंतु हे पुस्तक जाका आत्मकथन म्हणूं येता, कादंबरी म्हणूं येता, जितले तुमच्या काळी गदगदा हालोवन उडयता. भुशण बाबान सांगलें तशें वाचता आसतना एका दोळ्यांतल्यान अश्रू येतात दुख्खाचे आनी दुसऱ्या दोळ्यांतल्यान अश्रू येतात आनंदाश्रू. असो एक विशिश्ट अद्भुत असो अनुभव दिणारें हें पुस्तक आसा, ही कादंबरी आसा. तितलोच घटमूट अनुभव दिणारे ह्या कादंबरीचे मुखपृश्ठ आसा. तुम्ही वाचून पळयात, तुमकां एक थोडो वेळ तें पुस्तक तें चित्र पळोवं येता, मुखपृश्ठ पळोवं येता. थोड्याच वेळा भितर तुमच्या काळजांत एक आकूळ पिकूळ अवस्था तयार जाता. आकूळ पिकूळ अवस्था तयार जाता. तुमच्यानी तें चित्र चड वेळ पळोवलें जर भयंकर एक असो विचित्र असो अनुभव येता, आकूळ पिकूळ जाता. पळोवलें जर ते दुख्खाचे प्रदर्शन करणारे एक धगधगीत झगमगीत अशें चित्र. तातले दोळे पळयात, ते दोळे तुमच्या दोळ्यान वतात आनी थंयच्यान स्ट्रेट काळजांत वचून घुसतात आनी थंयच रमून उरतात. हर्षदा केरकाराचे जर चित्रां तुमी पळयशात जाल्यार अशे दोळे दिश्टी पडटात. आनी खंयच्याच चित्रकाराच्या चित्रांत इतले पावरफूल दोळे तुमकां आकूळ पिकूळ करपी दोळे दिसनात. हर्षदाच्या चित्रांत दिसतात आनी ह्या पुस्तका वयल्या चित्रांत दिसतात. आनी अशे समर्थ अत्यंत कितें म्हणटा तें सोबीत अशें आनी जो विशय आसा आनी जो आशय आसा कादंबरीत, त्या विशयाक आनी आशयाक समर्थपणान उबारून धरपी अशें हें मुखपृश्ठ. ते निर्माण केल्ल्या बद्दल
भाऊ मानेस्त दत्तात्रय धावड महाराष्ट्रातले हांकां सुद्धा हांव मनापासून ह्या सत्यकथेचो लेखक वसंतबाब सैल, पूण ह्या सत्यकथेचो नायक अपूर्व सैल. तांचो चल ही कादंबरी कित्याक म्हणल्यार लागलो पळय, सत्यकथा हातूंतले प्रत्येक बारीक मोठी ल्हान व्हड घटना ही सत्य घटना आसा. खऱ्या वेळार ही आत्मकथा वसंतबाबाची, परंतु ताचे सोयी खातीर कादंबरी म्हणल्या ताचे एक वेगळे पर्पल आसता. इतिहासीक कादंबरी कादंबरीमय इतिहासमय कादंबरी ते कोणाक ते वेगळे असतात, ताजो तसला वचना. परंतु ह्या सत्यकथेचो नायक म्हणल्यार बाब अपूर्व हाका आशिर्वाद आनी सदिच्छा. आनी शेवटाक अत्यंत महत्वाचे ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक बाब दिनेश बाब मणेरकार हांचे मनपूर्वक अभिनंदन. हो एक मनीस असो की हाका कोंकणी साहित्य, कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृताय आनी झपाटला. तो आनी दुसरो कसलोच विचार करना. कोंकणी आनी कोंकणी. आनी थोड्या तेंपान तो रिटायर जावपाचो आसा आनी ताजी कोंकणीच्या मळाचेर आनी व्हड काम करपाचें, व्हड वावर करपाचो हवेस आसा, सपनां आसात. मागुया आमी ह्या वेळार की ताची ती सपनां देवान पुराय आनी अधिकारीक सेवा ताज्या हातान घडची. वसंतबाबाचें व्यक्तिमत्व भोव आयामी. त्या सगळ्या आयामाचेर वचना, पूण तो प्राध्यापक म्हणून, शिक्षक म्हणून एक आदर्श प्रोफेशनल, उत्तम शिक्षक, उत्तम प्राध्यापक. पण त्या पेक्षा तो मनीस म्हणून आनीकूय व्हड. म्हज्या बरोबर काम करपाचें, ताज्या बरोबर काम करपाचें म्हाका खूब वर्सां पर्यंत संदी मेळ्ळ्या. म्हज्या बरोबर ताणें काम केलां आनी आमच्या सगळ्यांचो तो प्रिय, म्हणजे विद्यार्थ्यांचोय बी प्रिय, तांच्या बरोबरच्याचोय बी प्रिय, ताज्या वयल्याच मॅनेजमेंटाचो बी तो प्रिय, एकदम प्रिय अशें व्यक्तिमत्व. परंतु एक ह्या कादंबरीत खंय येवंक ना. पूण सांगपासारकी गोश्ट अशी की तो शिक्षक म्हणून व्हड, क्रिकेटर म्हणून व्हड, लेखक म्हणून व्हड, पूण त्या पेक्षा मनीस म्हणून चड व्हड. तो व्हडलो मनीस. हांव प्रिंसिपल आसतना विद्यार्थी चळवळ एकदम जोरात आशिल्ली. आतां ती थंड जाल्या, जवळ जवळ नाशिल्ली, थंड आशिल्ली, उग्र आशिल्ली. प्रशांतीबाय म्हाका येदो दिश्टी पडटले. हे त्या चळवळीचे मोरक्या आमकां शेळ्या आंगार फुगा वाडपी आनी एअर कंडिशन ऑफिसान बसून सुद्दां घामाघूम करून सोडपी असली चांदळ भुरगीं. बस गो बाय. परंतु भालो चांदळ म्हणजे उर्बायर म्हणला तुका रागार जावन काय कापादारीची भुरगीं. भुरग्याचे सगळे प्रश्न तेन्ना जाताले की भुरगीं चळवळीन राज्यकर्त्यांच्या आसऱ्या शिवाय, राज्यकर्त्यांच्या पालवा शिवाय सोडून घेताली. फी वाडयली युनिवर्सिटी महाराष्ट्र तेन्ना आमी रेफिलेट टू युनिवर्सिटी बॉम्बे, म्हणजे महाराष्ट्रात कितें घडटालें ताचे पडसागा उरताले. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान फी वाडयली, आमकां वाडोवची पडटाली वाया युनिवर्सिटी. ताणी एंटी फी रायज कमिटी केली, फी देंवयली. मागीर सेलिब्रेटेड गजाल म्हणटा ती बसीची, बस भाड्यांतली सर्व 50% रिडक्शन ते ताणी करून घेतले. इतली हुशारी भुरगीं की घरांतल्यान शाळेंत वचप, शाळेंतल्यान घरा वचप, शाळेचे कॉलेज इन्क्लुडेड, आपूण फी 50% फी रायज करून घेतली ती घेतलीच. पूण गोंयांत खंयय वचूं, प्रायवेट बसींतल्यान सरकाराच्या बसीन वचून गोंयच्या खंयच्याय पोतांतल्यान खंयच्याय पोताक वचून 50% फी
कमी करून घेतली. इतली हुशारी म्हाका दिसता जगातल्या खंयच्याच विद्यार्थी लिहिली त्यांना घडोवन हाडल्या. पराक्रमी भुरगीं, हां, तर ती ही इतली पराक्रमी भुरगीं पराक्रम ते भायर करताली, पूण तांकां कॉलेजांतूय बी पराक्रम दाखोवचो पडटालो. आनी ताजो टार्गेट प्रिंसिपल तो बऱ्याचोय धनी वायटाचोय धनी. टार्गेट प्रिंसिपल, ते प्रिंसिपलाक टार्गेट करतना जेन्ना ही भुरगीं ऑफिसार भितर सरताली, ती भितर सरच्या पयलीं सैल आनी रिकामे आशिल्ले सगळे प्रोफेसर येवन म्हज्या भोंवती सर्कल करताले. हांव आपयनाशिल्लो तांकां, पूण तो सैल आनी जे त्या वेळार फ्री आसताले तितले सगळे भुरगे टिचर येवन प्रिंसिपलाक सर्कल करताले. भुरगे आयले, पळयले आनी सगळे टिचर प्रिंसिपलाच्या फाटल्यान आसा, म्हणजे आमच्या हांगा दाळ शिकची ना, पूण सर कसो आसा, बरो आसा असो पराक्रम करपी हो सैल बाब. जेन्ना म्हणून म्हणजे पॉसिबल संकटां येवंक शकताली तेन्ना वेळार हे संकट विमोचक तयार आसताले आनी तांचें नेतृत्व सैल करतालो. न आपयता, न पुसता, न विचारता, ते काय एंटिसिपेट करताले. केन्ना प्रिंसिपलाक तातान फुडें येता तेन्ना ते हजर जाताले. कॉलेजूय म्हाका ताणी सांबाळा, इतलेंच न्ही, घराय सांबाळा. एकदां आमच्या भुरग्यांनी तुमकां वाज येना म्हणजे गजाली जाता. एकदां आमच्या भुरग्यांनी ताची एक कथा अशी आसा. पिपल्स हायस्कुलान पिकनिकेक गेल्ल्या कडेन एकली अनेक भुरगीं बुडून भायर पडली, एक्सिडेंट म्हणजे बुडली. आनी गव्हर्मेंटान फतवा काडलो की दर्या देगेचेर पिकनिको व्हरप ना. गव्हर्मेंटान फतवा काडलो, हांवें फतवा काडलो. आमच्या भुरग्यांक काणकोणा वचपाचें आशिल्लें, म्हणजे म्हज्या परवाने शिवाय ती गेली, आपल्या आपूण बस करून गेली. पूण हांवें मागीर पुलिसेक सांगून तांकां भुरग्यांक कळर आसताना तांकां प्रोटेक्शन दिलें. तांकां त्या फाटल्यान साद्या विशयान पुलीस धाडले आनी ते कांय थंय मिस्चीफ करचे ना, तांकां सांबाळचें म्हणून ती वेवस्था केली. सैलाक दिसलें अशें की ते भुरगे परते येतले आनी सर तूं हुकूम केलो आसतलो, तुज्या विरुद्ध वचून पळय आमी पिकनीक केली आनी सक्सेसफूल केली. प्रिंसिपल हाय हाय, प्रिंसिपल हाय हाय अशें आमी म्हणत स्लोगन दीत. म्हणून हो काही प्रोफेसरांक घेवन सानेवाचो बस ती काणकोणच्यान येवच्या वेळार प्रिंसिपल काही प्रोफेसरांक घेवन सैल म्हज्या घराच्या सकयल उबो. कित्याक म्हाका लखलामी जायत ती जावची न्हय म्हणून सराक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर सैल प्रोफेसरांक घेवन घरांत उबो. म्हणजे जळी स्थळी काश्टी पाशाळी प्रिंसिपलाक कसो सांबाळचो ताजो ताणें हव्याहात असो ध्यास घेतिल्लो. इतलो उंच मनीस. हांवें ताका थर्मासाल व्हरून च्या दिली, ते हे कांयच न्ही, ताणें म्हाका अमृत दिला. असो व्हड मनीस आनी ताज्या हातान एक व्हड साहित्य कृती हांवें निर्माण जाल्या, त्या बद्दल ताची तोखणाय करपी इतली सोय. पुस्तकाचेर आनी एकंदरीत साहित्याच्या परिस्थितीचेर, कोंकणी संस्कृतायेचेर अत्यंत दोन श्रवणीय, मननीय आनी चिंतनीय अशी अभ्यासपूर्ण भाशणां जाली. तुमी आमी धन्य जाले. आनी म्हाका चडशें उलोवपाचें उरूंक ना, परंतु परत एकदां सैल बाबाक परबी दिवंक जाय की हे ऑटिस्टीक भुरग्याच्या आवय बापायक धीर दिवपी, त्या दुयेंसा आड झगडपाक शक्त दिवपी, ज्ञानाचो उजवाड दाखोवपी हो ग्रंथ. निराशेच्या काळजांतल्यान, निराशेंतल्या काळखांतल्यान भायर सरपाक उजवाडाची वाट दाखोवपी हो एक अखंड नंदादीप. ताची निर्मणी करून वचून बाबान व्हड मोलाचो असो समाज हिताचो वावर केला. हो वावर सादो न्ही, तो कश्टांचो आनी वेदनांचो वावर. वेदनांचो अशा खातीर की ऑटिस्टीक भुरग्याचें दुयेंस उपसतना जी अपार वेदना ताणें भोगल्या, तो वेदना दुयेंस सोंपतकच ते दुयेंस फॉर्च्युनेटली सोंपला
आतां अपूर्व आपल्या पांयाचेर उबो आसा, बरी नोकरी करता, पयशे जोडटा, पयशे कमयता, नॉर्मल जिवन जगता. सो ताजो संघर्श पर्व सोंपला आनी आतां विजयगाथा सुरू जाल्या, आनंदाची गाथा. तर अशा वेळार आवय बापाक अशें दिसूं येता की आतां हे संघर्श पर्व सोंपलें, विजयगाथा सुरू जाली, आतां एक फाटलें सगळें विसरुया, फाटलें सगळें विसरुयाच अशें म्हणून ते विसरपाची यात्रा तांणी आतां स्विकारपाची, त्या यात्रेक वचपाची. परंतु जाणून बुजून ते जे संघर्शाचे दीस आशिल्ले, संघर्शाचो जो प्रवास आशिल्लो तो परत जगपाचो प्रयत्न वसंत बाबान अत्यंत निर्धारपूर्वक, निष्ठापूर्वक आणि अत्यंत व्हड शक्तीन केला. ही एक सामान्य गोष्ट. ताका खबर आशिल्ली की जेन्ना हे काही पुस्तक कादंबरी किंवा आत्मकथन आपूण बरयतलो तेन्ना त्यो सगळ्यो फाटल्यो यादी येतल्यो, फाटले प्रसंग करून उग्रपणान उबे रावतले आनी तेन्ना जे आपले जे सोंसले, जे भोगले ते परत सोंसचे पडटले, भोगचे पडटले. तर ह्यो ज्यो तातूंतल्यान ज्यो वेदना जातल्यो त्यो अत्यंत असहाय्य जातल्यो, वेदना सोंसपाच्या पलीकडले जातल्यो, ताका खबर आसा. ताणें ते केलें कित्याक बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय. म्हणजे बहुजन म्हणजे जे जे सफरींग पेरेंट्स असतात ते 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 बहुजन तांच्या बऱ्या खातीर आपले जे भोगलां ते जे ह्या आतां अफेक्टेड लोक आसात ते भोगतना तातूंतल्यो ज्यो वेदना जातात त्यो जातल्योच. परंतु ज्यो असह्य आसात त्या असह्यतेच्या पातळी वयल्यान तांकां सुसह्यतेच्या पातळीचेर हाडपाचो मनोभावे, निष्ठापूर्वक आणि जाणीवपूर्वक आणि त्यागपूर्वक प्रयत्न वसंत बाबान केला आणि तातूंत ते जाल्यार त्याबद्दल तांचें आमी अभिनंदन करूंक फावो, तुमच्या आमच्या वतीन आणि समाजाच्या वतीन. दोळ वसंत बाबान वता एक उल्लेख केलो की आजकाल अशें दिसता की समाज इनसेन्सिटीव जाला, निबर जाला, दात कातळेचो जाला आनी समाजान कितें ज्यो अरिश्ट गोश्टी घडटात, जे कितें वायट घडटा, दुःखद घडटा त्या बद्दल पळाचें कांय पडिल्लें ना. प्रत्येक जाण स्वकेंद्रीत जाला. इथपर्यंत वायटूच, परंतु हांगा तें थांबूंक ना. तें आतां हाज्या फुडेंय गेलां. जेन्ना जेन्ना हांव विचार करता, आनी आतां रिटायर्ड आशिल्ल्यान विचार करपा पलीकडे आनी कांय करपाचें उरूंक ना, त्या विचार करतना एक भयसो काळजान तयार जाता की हो समाज आतां ह्या फुडें खंय वतलो, कितें जातलें. एका वटेन आबादी म्हणजे संपत्ती वाडटा, उत्पन्न वाडटा, GDP वाडटा, सगळें वाडटा. काल सायकलीन भोंवणारे आज स्कुटरीन भोंवतात, काल स्कुटरीन भोंवणारे आज मोटारीन भोंवतात आनी काल फिएटीन भोंवणारे आज मर्सिडीज, आवडी आनी कसल्यो. बरें एका मित्रान तुज्या सादो वेपारी 40 लाखाची गाडी घेतली. आनी कित्याक घेतली? 10 लाखाची 4 घेवन येताल्यो. काय मेळ्ळे पयशे घेतले, पुढे गरज नासतना अशें. मुंबईत काही लोक 27 मजल्याच्या घरांनी रावतात. ताच्या सकयलूच महालक्ष्मी देवूळ आसा आनी थंय लोक अशा झोपड्यांनी रावतात की सुकती जेन्ना आसता तेन्ना ती झोपडी दिश्टी पडटा आनी भरती जेन्ना समुद्राक जाता तेन्ना ती झोपडी बुडिल्ली आसता. इतले अशें म्हणजे जाणीवेच्या पातळी वयले ते जगप, अशी विशमता आमच्या समाजान खूब दाट जायत आसा आनी ताजे कोणाक पडिल्लें ना. भोगवाद वाडला, चंगळवाद वाडला आनी संस्कृतीक विकृतीचो विळखो पडला. ह्या संस्कृतीक जो विकृतीचो विळखो पडला त्या विळख्यांतल्यान समाजाची मुक्तता करप हे गरजेचें. आनी तें कोणाच्यान करूं येता?
प्रत्येकान करूंक जाय, परंतु विचारवंतांनी, बुद्धिवंतांनी, लेखकांनी करप चड गरजेचें. कारण विशेषतः लेखकांनी, कारण आमी सर्वसामान्य लोक समाजा कडेन, जगा कडेन पळयतना ह्या कातीच्या दोळ्यांनी पळयतात. तांकां जग प्रतिभेच्या आनी प्रज्ञेच्या नदरेन पळोवपाचें वरदान देवान दिलां. आनी ह्या दिव्य दृश्टींतल्यान तांकां जें कितें बरें दिसता तें ताणें समाजा फुडें दवरूंक जाय. महात्मा गांधीक रामराज्य दिसलें, ताणें आपल्या लेखनांतल्यान प्रगट केलें. प्लेटोक रिपब्लीक दिसलें आनी ताणें सांगलें फिलॉसॉफर्स शॅल बी द किंग्स. मार्क्साक कम्युनिझम दिसलें, मार्क्साक सांगलें फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हीज कॅपॅसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हीज नीड दॅट विल हाव द सोसायटी विल बी फॉर्म. हे जें तांकां दिसलें, हे जे साहित्याक दिसता ते तांणी समाजा फुडें हाडून ही जी विकृती येता, विवाह संस्था, मॅरेज एज एन इन्स्टिट्यूशन, हे ज्या आज लेवलाचेर आसा त्या लेवलार ही दोन इन्स्टिट्यूशन हाडपाक हजारो वर्सां लागल्यात. आनी आज जे तांचें पतन जाता ते काही वरां भितर जाता अशें कांय दिसता. फॅमिली एज एन इन्स्टिट्यूशन इज अबाउट टू कॉलेप्स. आनी मॅरेज एज एन इन्स्टिट्यूशन फकाणां जावपाक लिव्हिंग इन म्हणून एक सगळो चल्ल्या. ह्या लिव्हिंग इनाचो हाजी परिणती हाजे लिगल लॉजिकल कन्क्लुजन कितें जातलें म्हणल्यार ती प्रॉमिस्क्युटीचेर पावतले आमी. हे सगळे ऑर्डर्स जो जावपाचो आसा, विकृती संस्कृती रसातळाक पावून जी विकृती आनी असह्य विकृती जी येवपाची आसा, सगळ्यांनी जर हात पाय मागून बसले आनी तो म्हणटा अशें मुसलबाब जे आमची इन्सेन्सिटिव्हिटी जर आमी रेलकोट कशें पांगरून बसले, म्हाका शाल घाली कशी पांगरून बसले जाल्यार समाज रसातळाक गेल्या बगर रावता. आनी ते वाचोवपाचें कर्तव्य देवान दिल्लें कर्तव्य, नियतीन दिल्लें कर्तव्य साहित्यिकाचें. आनी वसंतबाब सैलासारख्या साहित्यिकाचें जाका समाजाचें हित हे स्वहिता पेक्षा जास्त प्रिय आसा. अशे अनेक प्रतिभावंत, प्रज्ञावंत लेखक आमचे कडेन आसा. ह्या हॉलांतूच कितली नवरत्नां, अनेक रत्नां माणकां, मोत्यां, पदरां साहित्यिकां मदलीं आमच्या समोर आसा. तांचे कडेन ही शक्त आसा समाजाक बरी देख दिवपाची, बरी रिती उरल्या तांचे समोर दवरपाची, संस्कृती आनीकूय उन्नत करपाची. आनी हे काम तांच्या हातान जावचें. वसंतबाबान तें सुरू केलां. आनीकूय मुंबई बाबान बरें केलां, सुरू केलां. मुसलबाब बरयता, आमचो रितलबाब बरयता. ह्या सगळ्यांनी आपापल्या परीन ह्या वावराक पालो घाला. परंतु हो जो पालो आसा तो सर्वदूर पसरूंक जाय. एक मिशनाच्या मोडाचेर सगळ्या साहित्यिकांनी हे मोड, हे जे मिशन आसा तें आपणावंक जाय. समाजाक बरी मूल्य वेवस्था दिवंक जाय, ती ताजी रुजवण करूंक जाय. आनी ह्या देशाक, आमच्या समाजाक पतला पासून वाचून जो विकृतीचो विळखो संस्कृती पडूंक लागला तो पयस करून लपत करून उडोवपाचे बलात्कार तांच्या हातान जावंक जाय. ते जावचे अशें देवा कडेन मागून हांव तुमची रजा दितां. परत एकदा शुभेच्छा. आनी नवें वर्स 2023 तुमकां आमकां सगळ्यांक बरें जावं, प्रॉस्पेरिटी जावं, आनंदाचें जावं अशें मागून तुमची रजा दितां. देव बरें करूं सर. आमच्या मदीं मीना परेकर, बाय मीना परेकर आसा. बाय तांकां पुस्तकाची प्रत दिवची म्हूण मागता. प्रोफेसर वसंत सेल
हांचे लागीं की तांणी वेदीर आशिल्ल्या सगळ्या मनेस्तांक आमची मोगाची भेट दिवची म्हूण मोठ्यान ताळयो मारात. खोशयेचो भूषण भावे सर, चुकुल्लीशी भेट आमच्या मनेस्तांक मानून घेयात सर. निमणे म्हणटा तशें प्रोफेसर वसंत सैलान घेतिल्ल्या कश्टाचें फळ तांकां कोमोल उजवाडाक येवन आयज खऱ्या अर्थान फावो जाला. परत एकदा तांकां आमी परबी दिवया मोठ्यान ताळयो मारून. त्या निमतान मागता हांव वसंत सैल सरा लागीं की तांणी आपले मनोगत आमचे मुखार उक्ते करचे आनी उपकाराचें उलोवप करचें म्हूण. सरांचें उलोवप जाल्या उपरांत कार्यावळ सोंपली हें हांव आदींच जाहीर करतां. पुस्तक विक्रेक दवरिल्लें आसा तेन्ना सगळ्यांनी घेवचें आनी हें वाचचें. आनीक एक गजाल हांव सांगपाक विसरलें गडबडीन. सरांचो चलो नांव विसरलो पळय गडबडीन, अपूर्व म्हजो स्टुडंट. जसो हांव सराचो स्टुडंट, अपूर्व म्हजो स्टुडंट. अपूर्वाक एकूच गजाल कमी आशिल्ली, फकत बरोवप हेंच कमी आशिल्लें. बाकी सगळ्या गजालींनी तो मुखार आशिल्लो. अपूर्व वेल डन. ताळयो मारून आमी तुमकां परबी दिता. थँक्यू. आयच्या ह्या कौमोल पुस्तकाच्या लोकार्पणाच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोमानेस श्री M.S. कामत सर, मानाचे सोयरे भोमानेस श्री महाबळेश्वर सैल, मानाचे सोयरे भोमानेस प्रिन्सिपल डॉक्टर भूषण भावे, आजचे कॉम्पियर माझे इस्ट मनोज हळणकर, आमचे या पुस्तकाचे प्रकाशक संजनन प्रकाशकानाचे सर्वा बाब दिनेश माणेकर. या पुस्तकाक प्रस्तावना बरोवपी म्हजे इश्ट भोमानेस महेंद्र देसाय, साहित्याच्या मळाचेर वावुरपी आनी नामनेचे असे लेखक हांगा उपस्थित आसात. सगळ्यांची नांवां घेवं पावता अशें दिसना म्हाका, पण कोंकणीचे एक फुडारी, झुजारी आनी लेखक नामनेचे उदयबाब भेंब्रे हांगा आसात. म्हजे इश्ट आनी कंटेम्पररी कॉलेजीन आशिल्ले आमचे नामनेचे लेखक कदमबाब आसा थिंगा. म्हजे एक स्टुडंट गुरुदास DYSP कदम हांगा आसात. प्रिन्सिपल्स कॉलेजीचे आयिल्ले आसात. प्रिन्सिपल डॉक्टर मनोज कामत आसात हांगा. डॉक्टर मनस्वी कामत, डॉक्टर RV गांवकार. माझे प्रिन्सिपल डॉक्टर नागवेकर, हरिश्चंद्र नागवेकर सर. म्हजे इश्ट इंगलल्ली सावंत, जायते इश्ट आसात हांगा. सगळ्यांची नांव घेवंक पावना, जमले जाल्यार उपकाराचे उलयतना घेवचे प्रयत्न करता. प्रेस रिपोर्टर्स आयिल्ले आसात. म्हजे स्टुडंट आनी प्राध्यापिका आनी आतांची एक लेखिका आमची बाय प्रशांती तळपणकर आनी जायते इश्ट आसात. सगळ्यांची नांवां मागीर समाजाचे लोक आयिल्ले आसात. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आज जशी भाशणां जाली हिंगा मानेस्तांची, एकच म्हाका दिसता तातूंतल्यान जे हांव मनात चिंत्ता
जशें भावेश सरान सांगलें हांगा की जो मनीस आपले कर्म आपले कर्तव्य निश्ठेन एक भावनेन प्रामाणीकपणान जशें तेणें वर्ड यूज केल्लो प्रामाणीकपणान करता तो खरो एक भक्त जावं शकता एक योगी जावं शकता अशें हांव म्हणना अशें आमच्या वेदांत सांगिल्लें आसा अशें आमच्या उपनिशदांत सांगिल्लें आसा अशें आमच्या पुराणांत खास करून महाभारतांत सांगिल्लें आसा आनी म्हजे घरकान्नीचे जी होच विचार हीच आस्था हेच परसेप्शन मनात धरून चलत आसा आनी चलत रावतली म्हाका दिसता फाटल्या 3 दशकां फाटीं 3.5 दशकां फाटीं सुमार 3 तपाचो एक काळ एक आमचेर अकस्मात एक प्रसंग आयलो आनी तो प्रसंग असो विसम असो प्रसंग असो आयल्या उपरांत कितें करचें आतां तर तो प्रसंग आयलो पण आमी एक थारायलें की ह्या प्रसंगा मुळे एक नवीन वाटचाल घेवची आनी एक नव प्रवास एक तो प्रसंग असो आशिल्लो की आमी एक संघर्शमय जीण घेवनूच मुखार वचूं जाय त्या शिवाय ताका उपाय नासलो पूण त्याच वेळार आमी थारायलें हे संघर्शमय जीण आमी फॉलो करची आनी घेवन मुखार वयचें आनी हे संघर्शमय जीण जगता ती 3.5 वर्साचो 3.5 दशकाचो हो काळ केन्ना गेलो ते म्हाका आनी म्हाज्या घरकान्नी कळोकच ना आनी हालीं तेंपारच हांवें जेन्ना फाटीफीन ह्या प्रवासाचेर ही जी वाटचाल आशिल्ली संघर्शमय जी वाटचाल आशिल्ली त्या प्रवासाचेर जेन्ना हांवें जस्ट फाटी फिरून नदर मारली तेन्ना म्हाका दिसलें यस आमच्या सरान आतां सांगिल्लें आसा तशें आनी भावे सरान बी सांगिल्लें आसा तशें ह्या प्रवासाचे जो अनुभव आसा त्या संघर्शाचो जो परिणाम आसा हो समाजाच्या घटकांक खूब उपेगाचो आसा अशें म्हाका दिसलें आनी तो उपयुक्त जातलो जाल्यार कितें करूं जाय खंय तरी ह्या अनुभवाचो ह्या प्रसंगात ह्या ज्या संघर्शमय जिणेचो जो परिणाम आसा हाचो उपेग जातलो जाल्यार हाचो दस्तावेज हे नमूद जावं जाय खंय तरी बरोवन दवरूंक जाय आनी लोकां पर्यंत पावूं जाय तर कितें करचें हांव तसो व्हडलो लेखक न्ही कोणा तरी सांगचें आमचे सैलबाब व्हड लेखक पण इतले म्हाका धैर्य ना तांचे सगळें हे सांगप आनी ते पण म्हाका दिसतालें हे जावूं जाय एक दीस म्हाका म्हळ्यार म्हाजी आतां म्हजे जिणेंत आतां उपायात्मकच एक वर्ड म्हणलें तुमी उपायात्मक तो परत तो कादंबरीत येता म्हाज्या जिणेंत आतां उपायात्मकच म्हज्या आनी म्हज्या घरकान्नी हातूंत मागीर सांगता घरकान्नीचे जर उपायात्मक म्हळ्यार कितें तूंच घे पेन्सील तूंच घे पेन आनी हांव घेतलो म्हाजें मन सांगूं लागलें तूं घे तूं पेन आनी पेन्सील आनी घेतलें आनी हांवें बरोवपाक सुरू केलें बरयता सादारण आमचे म्हळ्यार खूब आमचे हे आसतात म्हाजी जी मिसेस घरकान्न आसा ती काम करता तेतूंत भितर टायम काडून ते करूं जाय तर बरयता सुमार 2.5 म्हयने लागले म्हाका तर एक लिखाणांतल्यान एक सत्यकथा जल्माक आयली म्हाज्या टेबलार कोमल नांवाची एक सत्यकथा जल्माक आयली तर आतां टेबलार आसा तर कितें करचें ते लोकां पर्यंत पावो जाय त्या शिवाय ताका हें ना त्याचो उद्देश तो आसा कारण हो जो अनुभव आसा समाजाच्या जायत्या घटकांक उपेगाचो आसा तुमकां ते सांगतात कोणाक उपेग आसा जशें आज म्हणल्यार पालकांक आसा खाशेल्ल्या पालकांक आसा त्या शिवाय समाजाच्या अनेक घटकांक संस्थेक म्हळ्यार शिक्षण संस्था स्कूल कॉलेजीस युनिवर्सिटीज
जे आसात बोर्ड्स जे आसात तांकां आनी खास करून म्हाजे इश्ट थंय डॉक्टर राणे बशिल्ले आसा थंय तांकां उपेगाचो आसा. कारण खंय तरी जशें आतां आमच्या भूषण भावेन सरान सांगलें तर ह्या पेडियाट्रीक सायन्स जे आसा तेतूंत भितर फाटल्या 35 वर्सां फाटल्या काळात कांयच म्हळ्यार ते पेडियाट्रीक सायन्सा भितर डेव्हलपमेंटल पेडियाट्रीक सायन्स जे आसा तेतूंत भितर कसलीच प्रगती जाली नासली. अविकसीत अशें हे एक सायन्स आनी कोणच स्कॉलर जो शिकतालो मेडिकल आनी अजून पर्यंत तेच आसा सिच्युएशन चेंज जावं ना. कोणूच फुडें वचना की हांव हो ह्या विभागाची स्पेशालिटी करतलो. अजून पर्यंत ते ना. थोडे भाव जशें सांगले आतां आमच्या मानस्थानी थोडे भाव प्रगती जाला पण म्हाका जाय किंवा जशी जावं जाय ती प्रगती जाली ना. तरी पण त्यांचे डोळे उगडूं जाय खंय तरी तांकां ओरिएंटेशन जावं जाय आनी जे भुरगे आसा स्कॉलर्स फुडें येवंक जाय तर ते पुस्तका रुपान फुडें येवं जाय. हांवें एकदां आमच्या महाबळेश्वर अण्णा म्हणटा आमी म्हाका बाब म्हणच्या हें जायना तेन्ना आमी बाब म्हणटा म्हाका दुसरो कोण असो दिसता. महाबळेश्वर अण्णाक एक दीस फोन केलो अशें अशें कितें करचें हांवें तर तूं माणेरकर बाबा कडेन उलय मरे. तेन्ना म्हाका धैर्य नासलें. माणेरकर बाबाची आनी म्हाजी वळख तितल्या पुरतीच आशिल्ली पण एक म्हाका दिसता माणेरकर बाब खंय तरी आमचें आत्मीय कनेक्शन आसा. कारण हो माणेरकर बाब जो आसा तो केन्ना केन्ना तेंचे ते पुस्तकाचे लोकार्पण सुवाळे जातात म्हाका गुजरात तो एक इन्विटेशन धाडून दिता आनी हांव केन्ना केन्ना म्हाका फावल जावन येता. आनी त्या शिवाय आमची चड अशी म्हळ्यार इश्टागत अशी ना आत्मीय कनेक्शन एक खंय तरी आसा. एक दीस फोन केलो हांव सैल बाब उलयता अशें अशें हांव वळखता तुका म्हणटा. तर म्हाजें एक अशें अशें एक ड्राफ्ट तयार आसा कितें करता तुमी धाडून दी मरे पळयता. तर हार्ड कॉपी धाडून हांव डिजिटल दिता म्हाजे कडेन डिजिटल आसा चलता म्हणटा आनी धाडून दिता. बरें म्हाका मॅसेज केलें की म्हाका तुवें धाडून दिल्लो तो डिजिटल ड्राफ्ट मेळ्ळो. आनी ताजे उपरांत 3 दिवसान म्हाका फोन केलो तुजो ड्राफ्ट प्रोसेसिंगाक गेलो. हे म्हाका तेन्ना खूब खोशी जाली. बरयल्ले कथा तयार जाली तेन्ना खोशी जालीच पण ते आतां पावो जाय ती पावता आनी आज ती पुस्तक रुपान आयली आनी ती पावता तेजे बद्दल म्हाका दुगणी म्हळ्यार डबल यू कॅन से आय डोंट नो हाव मच म्हाका कितलो आनंद जाल्लो आसा की हे पुस्तक आज लोकां पर्यंत पावता. तोच उद्देश आसलो बरोसो आनी तो आज सिद्ध जाला. म्हाका आमच्या महेंद्र बाबान म्हणिल्लें की मनोभाव जे आसा ते तुवें उलोवं जाय लेखकाचे मनोभाव कितें तरी उरता म्हणून उलोवंकूच जाय. हांवें म्हणलें ना हांव उलयना म्हाज्या पुस्तका बद्दल हांव कितें उलयतलो म्हाका बरोबर दिसना. तशेंच माणेरकर बाबान म्हणलें मनोभाव व्यक्त करूं जाय की तशेंच सहज उलयतनाच. आनी तेजे नंतर आमच्या अण्णान म्हणलें तशें कितें तरी उलोवं जाय तुवें. तर आत्तां जे कितें उलयलां पुस्तका बद्दल तेजे शिवाय दुसरी उलोवची अशी कांय ना उरोवंकूच ना. इतले पुस्तका बद्दल सांगिल्लें आसा. पण तुमकां 1-2-3 गोश्टी सांगूं जाय म्हणून. कारण मनोभाव म्हणला म्हाजे आतां स्टुडंट खरें पण आतां ते इश्ट म्हाजे आनी फॅमिली फ्रेंड अशें जावन आसात. व्हेरी नायस पर्सन जेंटलमॅन. तर ताणें बी म्हणलें म्हाका मनोभाव. तर एक सांगता तुमकां हांव हे जे बरयलें सादारण 2.5 म्हयन्याचो 3 म्हयन्याचो काळ लागलो म्हाका. म्हळ्यार म्हाका तितूंत भितर फावता तेन्ना बरोवं जाय तें लागलो. तर म्हाका एक डिफिकल्टी आशिल्ली की जिणेंत आमच्या खूब प्रसंग येतात आनी खूब कितें घडलां आमच्या जिणेंत पूण ते सगळे फिल्टर करून एकच प्रसंग धरून बरो जाय आशिल्लें म्हाका. गोंय एकच प्रसंग घेवन म्हाका दुसरी प्रसंग घालूं जायना कारण ते आत्मकथा जाता आसली. त्यामुळे ही आत्मकथा न्ही ही एक कथाच आनी त्यामुळे म्हाज्या दृश्टीन दिसता ही एक आत्मकथा न्ही तर ही एक कादंबरी सत्य घटनेचेर बरयल्ली कादंबरी अशें म्हाजें ठाम मत आसा. तितूंत भितर आनी येत ना दुसरो दुबावच ना. तर बरयत आसतना म्हाका ती एक डिफिकल्टी आसली की हाव टू फिल्टर इट एंड कॉम्प्रेस इट. हो सुमार 3.5 दशकाचो काळ 200 पानां भितर हे टार्गेट आसलें म्हाजें विदीन 200 पेजीस बिकॉज इट कूड हॅव गॉन. बिकॉज कितलेशे प्रसंग आसात
if I had to go on writing on those, it would have gone to 500 pages easily. बट म्हाका एक ते रटाळ करचें नाशिल्लें ते प्रसंग घेवन. त्या प्रसंगाचेर म्हाका प्रेरणात्मक आनी लोकांक मार्गदर्शक अशें कितें तरी बरोवचें आशिल्लें. आनी आज हे मानस तेच म्हणटात ते साध्य जाल्लें आसा. तशे पद्दतीन बरेंच एक डिफिकल्ट आशिल्लें. इट वॉज नॉट दॅट इजी टू फिल्टर so many incidences which are occurred during the process. Connected with this, म्हळ्यार हेका लागून आनी हेच्या शिवाय पूण आय थिंक टू द एक्सटेंट म्हळ्यार कितले जाता तितले आय एम सक्सेसफूल अशें म्हाका तरी दिसता सर. आनी एक दिसता म्हाका कादंबरी बद्दल सांगचें खरें म्हळ्यार तें येयलेंच आसा पूण म्हजे भशेन हांव सांगता तुमकां तें म्हणल्यार हांव जेन्ना आमचो जो हो प्रवास जो चलतालो म्हाज्या आनी म्हाज्या घरकान्याचो म्हजे मुखार 3 मुद्दे अशें म्हणूं येता की 3 क्वेश्चन्स म्हळ्यार प्रश्न ते सतत येताले आनी त्या 3 प्रश्नाचो खरो म्हळ्यार उल्लेख जाल्लो आसा. पूण म्हाका ते बरेच म्हळ्यार आमी जीण जगता आसतना येताले ते आनी तुमकां आतां वाचता आसतना बी तेच येतले. वॉट आर दोज 3 म्हळ्यार क्वेश्चन्स किंवा पॉयंट्स ते म्हळ्यार अशें आसात. पयलें म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता की कॅन वी थिंक अनथिंकेबल. प्रसंग येतात आनी बरेचशे लोक म्हणटात हो प्रसंग असो हेचेर विचार करप ना आतां जालें ते सोडून दिवप. तेजेचेर जर विचार केलो जाल्यार आमचे गेले. सो दीस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. म्हळ्यार एक हेतू भितर येता जिणांत म्हाज्या जिणेंत जायिल्लें आसा तेजे उपरांत ते तुमकां बी येतले वाचता आसतना. सो म्हळ्यार बरें आसा ते वी कॅन थिंक अशें बी म्हणूं येता जर अशे लोक विचार करूं शकता खऱ्या हेजेर विचार. तर तेजे उपरांत दुसरो मुद्दो येता कॅन वी डू अनडुएबल. म्हळ्यार जे आमी करूं शकनात ते करूं शकतात काय. हो एक व्हडलो प्रश्न जिवनांत खूब लोकांक येता प्रश्न. हे करूं जायना सोडून दिवपाचें तेजेर आनी तूं गेलें जिवन तूं आनी जगूं पावना. बरें आसा दोनूय जाता पण तेजे उपरांत तिसरो मुद्दो येता तो म्हणल्यार कॅन वी एचीव अनएचिवेबल. जे आमी एचीवच करूं शकनात ते एचीव करूं शकता काय. म्हजो बरो एक स्कॉलर्स स्टुडंट आनी आतां व्हडलो एक गिन्यानी आनी डॉक्टर इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचो मनोज आसा थंय ताका पटला तें. तर अशें आसा की हे 3 मुद्दे आसात आनी म्हाका दिसता तुमी जेन्ना ही कादंबरी वाचतले तुमचे फुड्याक हे 3 मुद्दे येतले. मागीर ते कितें जाता वेदर इट इज वी आर थिंकींग ऑर वी आर डुईंग ऑर एचिवींग ते तुमकां वाचता कळटले. आनी हे शिवाय म्हाका आनी कादंबरी बद्दल किंवा म्हाजें मनोगत म्हाका उलोवपाचें अशें ना कारण आतां टायम बी चड जाल्लो आसा. खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता चड इम्पॉर्टंट आसा म्हाजे वतीन की उपकाराची उलोवप. संजना पब्लिकेशनाच्या वतीन आनी म्हज्या घरच्या वतीन तुमच्या सगळ्याच्या वतीन हांव तुमच्या मुखार आतां उबो आसा की आय शूड थँक ऑल दोज पीपल हू हॅव बीन देर सपोर्टींग अस. म्हळ्यार हो जो सुवाळो आसा तो चैताच्या म्हळ्यार सक्सेस करूंक तुमचो सहभाग आसा तेच साठी उलोवप हे व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर मी. तर पयले सुवातेर म्हजे आजचे जे सुवाळ्याचे जे मुखेल सोयरे आसात भोवमानीस प्रिंसिपल MS कामत सर. प्रिंसिपल MS कामत सर हे म्हजे 17 वर्सां प्रिंसिपल. तेजे उपरांत आनी 18 वर्सां म्हजे चेअरमॅन म्हळ्यार म्हजी पुराय सिरीज जी आसा तांचे खाला ते म्हणटा तेंचे बरोबर रिसप तसो आसा तशें म्हणिल्लें आसा. तर प्रिंसिपल MS कामत जे आसात ते प्रिंसिपल MS कामत प्रिंसिपलच न्ही चेअरमॅनच न्ही ते म्हज्यासाठी आनी म्हज्या कलिगासाठी बी अशेंच आसा ते फ्रेंड फिलॉसॉफर गायड मेंटर म्हणून आसा.
कारण तांचो वावर तेन्ना आनी आयज मेरेन तसोच चलता. तेज्या पेक्षा एक स्टेप मुखार वचून म्हाका सांगचें दिसता की प्रिंसिपल मेंटरच ऑर गायड ऑर मार्गदर्शक असोच न्ही, तर ते म्हजे बापायल जाग्यार आसतात. इतले व्हड मनीस आसात किंवा तांचे घरकाम सुद्दां आहे. जेन्ना जेन्ना आमकां मेळटा, जेन्ना जेन्ना आमचे पयल्यार आमी चडशे पयल्या खूब वेळा घरा वताले, तर आमकां भुरगीं अशीं आमकां अशें ट्रिटमेंट. पूण म्हाका इतल्यान आय एम नॉट सॅटिस्फायड विथ दॅट. आनी एक स्टेप मुखार वचून म्हाका सांगचें दिसता की ते म्हज्या लायफांतले गुरू जावन आसा, आनी गुरू हो सगळ्यांत श्रेश्ठ आसा आनी तेजे पेक्षा श्रेश्ठ कोण आसना. आनी आज म्हाका म्हजो एक इश्ट आसा श्रीपाद देसाई म्हणून आमकां आयिल्ले आसात कोंकणीच्यान. ताणें सांगलें, म्हाका खबर नाशिल्ली, साने गुरुजीचो आज वाडदीस, जल्मदीस. तर आज सर तुमी म्हाजे गुरू जावन आसात आनी हे गुरू कशे चार आमकां शिकयले म्हणिना, प्रत्येक खिणाक प्रत्येक प्रसंगाक कशें आमी फेस करप, तोंड दिवप. एकच सांगता ते आनी चड उलयना हांव सरा बद्दल, किंवा ते उलयता जाल्यार ताका टायम ना. सो मेनी थिंग्स आर देर. एकच सांगता की ताळ्यार मोव आनी तकलेर झेल, म्हळ्यार हनी ऑन द टंग, आयस ऑन द हेड दवरून आयिल्ल्या प्रसंगाक कशें फेस करप हें आमी सरा कडल्यान शिकले. एक दीस म्हाका सर एक लग्नाक मेळ्ळे. त्या दीस म्हणलें, सर हांवें कितें तरी बरयलां, हे मातशें तुमकां धाडून दिता, पळया एक नदर मारा. कारण सरा सारक्या मनशाची नदर पडली जाल्यार आमकां खूब धन्य जातले आमी. ड्राफ्ट, तर हो ड्राफ्ट धाडून दी, काय प्रॉब्लेम ना. प्रोफेसर साहेब म्हणटा ते म्हाका, केन्नाय अशे उद्देश आसा. फोन केलो, प्रोफेसर साहेब, तर धाडून दी प्रोफेसर. तर आमचे कॉलेजीचे एक हेड क्लर्क आसात, रिटायर जाला ते, दिलीप लोटलीकर, आयिल्ले आसा थंय. तर दिलीप लोटलीकर हांवें फोन लायलो, दिलीप बाब अमूक कडेन म्हाजी एक फायल आसा, कितें म्हणून सांगू ना ताका, ती फायल मातशी सरा लागीं व्हरून दितलो. म्हाका एक बरें दिसता, म्हाका जितले लोक म्हाका मेळटात, आनी जेन्ना हांव चडशे लोकांक कामां सांगना म्हाजी, इवन स्टुडंटाक म्हाजी कामां पर्सनली सांगना, पण जेन्ना हांव सांगता ते करतातच. दिलीप बाब एक पांयार उबो, तेणें म्हणलें हांव व्हरून दिता, काय ना सराक न्ही, हांव व्हरून दिता, म्हाका एक चान्स पडटा सरा मेळूं. तर ताणें एक दिवस सांजच्या 6:30 वरांचेर ती ड्राफ्टीची ती फायल आसा घरा व्हरून दिली. आनी रातची म्हाका मॅसेज केलो आनी फोन केलो, म्हणलें सरा लागीं दिली, बरें केलें, धन्यवाद, बरें जालें, देव बरें कर तुका. हांवें म्हणलें आतां आनी सराक फोन करप ना, कारण ह्या लेट फोन करप आनी डिस्टर्ब करप हें म्हाका बस मनांतल्यान हें बरें दिसलें ना. दुसरे दीस 11 वाजता हांवें फोन केलो सराक, सर तुमकां फोन केलो, प्रोफेसर म्हणलें त्या सायडीच्यान, सर तुमकां ड्राफ्ट हाडून दिला. सराचें उतर कितें, ड्राफ्ट मेळ्ळो, ड्राफ्ट वाचलो. सर 200 पानांचो हो ड्राफ्ट तुमी इतले बेगीन. सरान म्हणलें फास्टेस्ट, आय एम द फास्ट अँड फास्टेस्ट रिडर. आनी तेजे उपरांत जी 15 मिनटां वन सायडेड जे सरान म्हाका सांगलें, तेन्ना म्हाका दिसलें ह्या पुस्तकान कितें तरी आसा आनी हांवें बरयल्लें हितून तथ्य आसा. तो पर्यंत म्हाका केन्ना बिलीव जालें नासलें, नॉट बिलीव वॉट आय हॅव रिटन. तशेंच आसता लेखकाचें, तेन्ना जो पर्यंत दुसरो कोण आनी म्हान सरा सारके म्हान अशें कोण सांगतात तेन्ना कळटा हितून भितर कितें तरी आसा. आनी मागीर उलोवप जालें आनी वन सायडेड इट वॉज, बिकॉज सराचें तशें आसता, एकदां कितें मनांत पडलें तर ते सांगते सुटतात. फोन दवरता थंयच आसा, परत सराचो फोन, सर परत फोन केले, ना प्रोफेसर साहेब एक सांगू विसरलो, त्या तुज्या त्या ड्राफ्टात त्या कथेक जी प्रस्तावना बरयला तो महेंद्र बाब, ते प्रस्तावना तुजे पुस्तकाक आतां जे सांगले तेच सांगले, परत आनी रिपीट करना, बरोबर सांगले म्हाका. आनी एक उतर तेका तर परबीच, महेंद्र बाब थंय आसा तेका तर परबीच, पण सरांनी थंय म्हाका सांगलें की तेजे परस तुका परबी, कारण तो हिरो तुवें सोदून काडला. कशें सांगलो, तो हिरो तुवें सोदून काडला. पण म्हाका सांगलें सर
आयज तुम्ही वयाचे आणि कसले बंधन जे असतात, डिफिकल्टीज असतात ते पळयनासतना त्याचे सगळे लिमिटेशन जे असतात ते सोडून आमच्या प्रकाशकाच्या म्हळ्यार माणेरकर बाबाच्या आणि माझ्या रिक्वेस्टीक तुम्ही आयले, ह्या पुस्तकाक आशिर्वाद दिलो, आमकां आशिर्वाद दिलो आणि ज्या ती उतरां सांगली ती महान उतरां विद्वानांनी गिन्यान म्हळ्यार एक फिलॉसॉफर मार्गदर्शक आसा ते असे फिलॉसॉफर मेळचे खूप कठीण. आयले आमी धन्य जाले आणि तुमकां आणि तुमच्या घरकांनी बरें आरोग्य, बरें आयुष्य आणि अशीच ही शैक्षणिक मळाचेर तुमची जी सिरीज जाता आणि साहित्याच्या मळार जी सिरीज जाता ती जायत रावची अशी देवा लागीं हांव प्रार्थना करता. आमचे खास असे मानेस्त म्हळ्यार हांव मानेस्त म्हणना महाबळेश्वर बाब म्हणटात गोंयांत, आनी जेन्ना सैल बाब म्हणटात गोंयांत तो महाबळेश्वर सैलच, तो वसंत सैल जावूं शकना, तो सुदाम सैल जावूं शकना, ते भरत सैल आयिल्लो आसा तो भरत सैल जावूं शकना. सैल बाब म्हणल्यार तो फकत महाबळेश्वर सैल. म्हणजे हांव तांकां साहित्याची मूर्त, साहित्याची स्फूर्त, साहित्याचे दैवत मानता. कारण फाटल्या 50 वर्सां फाटली गोश्ट आसा. पयले जे पुस्तक बरयल्ले, खूब काणे बरयल्ले तेजे पयल्या, एक मराठी नाटक बरयल्लें नको जाळू माझं घरटं. हे नाटक जे बरयल्लें आमी तेन्ना भुरगीं PUC म्हळ्यार 11वी कॉलेजीत वताले. शेताच्या मेरेर आमी गोरू बांदून आयिल्ले आनी हे आर्मीच्यान ते 2 म्हयन्याची सुटी घेवन येतात. तेन्ना आमचे एक थंय गांवांत अशे खुबशे लोक आर्मीत वतात आनी तेंचे कडेन बसप. तेन्ना अण्णान सांगलें एक पुस्तक बरयलां, म्हणल्यार एक नोटबुकाचेर बरयल्लें आसलें ते तर हे नाटक बरयलें नाटक. तर ते पळया म्हणले नाटक आमी घेतलें, हांवें म्हाजो एक बापोल भाव आसलो, घेतलें आमी वाचलें, आमकां खूब भावलें, खूब बरें दिसलें. तेजे उपरांत साहित्याची ती कृती जाल्ली आसा आनी आज सैलबाब खंय पाविल्ले आसा ते सांगची गरज ना. महाबळेश्वर बाब जे आमचे अण्णा जे आसात, एक तुमकां सांगता की पेडणे कॉलेजींत अक्षर महाबळेश्वर म्हणून एक 2 दिसाचो सेमिनार जाल्लो. फकत साहित्य महाबळेश्वर बाबाच्या साहित्याचेरच आसलें ते 2 दिसाचो 17चे 17. आनी हांव त्या मुजरत हांव त्या सेमिनारात गेल्लो आनी आमी राविल्ले परवरी राविल्ले. आमकां वेवस्था केल्ली परवरी रावपाक. आमी 2 दीस थंय तर आमी सगळे गेले आनी भुशण बाबान थंय एक भाशण केल्लें सैल बाबाच्या साहित्याचेर. फुलां कशी अशी वारवेतात म्हळ्यार साहित्याचेर त्या सैल बाबाच्या, तशें तें भाशण. तेन्ना जालें सगळें जालें आनी आमी चॅकआउट करून दुसरे दीस म्हळ्यार सांजच्या चॅकआउट करून आमी आयले. वता आसतना म्हणलें अण्णा हें कितें बरयलां मातशें पळय, फायल घेवन वच. अण्णाच्या हातांत दिलें, हे पळय घेवन गेले ते. हांव 11:30 घरा पावलो, अण्णा 12:30 ते 1 तितल्या वरांचेर पावले. तर दुसरे दीस म्हाका अण्णाचो फोन सादारण 12 वाजतना की तुजें तें वाचलें. ताणीच केलो फोन, तुजो तो ड्राफ्ट वाचलो. तर एकच सेंटेन्स, जास्त काय उडोवना, फक्त एकच सेंटेन्स, हेज्या पेक्षा आनी कितें बरें. तितलेंच पुरो जालें म्हाका कळ्ळें हे कितें तरी आसा हितून. तितलेंच पुरो जालें. आनी ताजे उपरांत कितें म्हणलें, ना आतां हांवें वाचलें की आनी एक 2-3 दीस दवर, कारण म्हजी घरकान्न म्हळ्यार आमची वयनी थंय बशिल्लो आहा, ती आतां TV वाचूं पळयता, कारण तिका बी आतां वाचचें दिसलां. आनी दवरलें, म्हाका प्रॉब्लेम ना म्हणलें, म्हाजे कडेन डिजिटल आसा आनी हांव केन्नाय कॉपी काडूं शकता. 300 रुपया म्हाका खर्च येतलो, कांय ना आनी कांय ना तें. तर दवरली. तर 3-4 दिवसान म्हाका वयनीचो फोन आनी जशें भुशण बाबान सांगलें ह्या दोळ्यांतल्यान दुकां आनी दुसऱ्या दोळ्यांतल्यान ती आनी दुसरी दुकां, तोच प्रसंग. वयनी ती रडटाली. तिचे जे भाव जो ती इमोशनल जाल्ली, ती कंप्लीट भावार्थी जाल्ली.
आनी तेतूंतल्यान म्हाका दिसलें की कशी उलो जायनासलें. हांवें म्हणलें असो असो आनी केन्ना मेळया. मागीर 4 दिसान आमी ह्याच रवींद्र भवनाकच मावजो बाबालो फेलिसिटेशन अशें भाई मावजोचो हांव आयिल्लो. ती मेळ्ळी म्हाका. तेन्ना ती म्हाका मिठी वेंग घेवन पांय पडटा कितें करता म्हणल्यार ती त्या व्यक्तिचित्रान जशें हांवें जेन्ना काळी गंगा वाचिली आनी एक परत वाचली हांव व्हांवता तितून तशी ती प्रोबेबली शी मस्ट हॅव गॉन इन टू दॅट कॅरेक्टर. त्या व्यक्तिचित्रांत ती कंप्लीट समरस जाल्ली. कंप्लीट समरस. तिका सात्वन करचें पडलें. मनोज आशिल्लो म्हाजे बरोबर. हें हांव म्हाजें घडोवन सांगना. म्हाजे बरोबर मनोज आसलो. तर तो बी पळोवन जरा थक्क जालो. हें कितें तर आयज आनी जास्त उलयना अण्णा तुमी बी वयाचें बंधन दवरनासतना तुमी आयले. तुमची जी साहित्याच्या मळार जी सर्वीस जाता ती तशीच जावली. आनी आमचें हें कोंकणी जें आसा कोंकणी जी भास आसा कोंकणी जी अस्मिताय आसा ती आनीक गिरस्त जावची अशी तुमच्या हातूंत जावची म्हणून करता. आनी तुमकां देव तुमच्या घरांतल्या सगळ्या घरकान्नी चलयांक सगळ्यांक देव बरें करूं. बरें आयुश्य दिवं. तर आमचे मानाचे सोयरे भूषण डॉक्टर भूषण भाविल्ले म्हाका भाविल्ले हे भावे म्हजे आनी म्हजी एक सायडीची वन सायडेड वळख 40 वर्सां पयलींची. काळी गंगा ही जी कादंबरी आमच्या अण्णाची लोकार्पण जाल्ली सदाशिवगडार कोंकण मराठा जो हॉल आसा तो हॉल बांदून तयार जाल्लो तेजें उद्घाटन जाल्लें नासलें. थंय कंपेर करूंक एक हो तरणाटो आयिल्लो आनी तांणी जे कंपेर केल्ले ती भाशा आनी तें प्रेजेंटेशन थंयच्या लोकांक भुलोवन उडयल्लें. तेन्नाच हो मनुश्य हो भावे जो म्हाका भाविल्लो. पूण ताजे उपरांत आमचे खूब वेळ मेळप जालें. खूब वेळ मेळटात आमी युनिवर्सिटी लेवलाचेर असोसिएशन लेवलाचेर. जशें ताणें सांगलें तुमकां एक गजाल सांगता. जशें ताणें सांगलें आमी दिल्लीत एक कॉन्फरन्साक गेल्ले दोगांय बरोबर. आमची एक टीम आसली. हांव आसलो. हांव तेतूंत म्हज्या हितून भितर हांव टायमात टायम काडून कितें अरेंजमेंट करून वतालोच खंय तरी. तर तातूंत आसलो. म्हाका फोर्स करून धाडिल्लें कारण हांव अशें तयारेन गेलो नासलो. इंगळेरी सर आसा थंय. तर आमी गेले आनी त्या टायमाचेर ती ट्रेन ती म्हाका दिसता 40 तासाची जर्नी आशिल्ली आनी वी हॅड टू किल द बोर्डम. हे वचप 40 तास ट्रेनीचेर खूब फकाणां करताले. हे तरणाटे आमी जर मध्यम वयाचेर. तर अशें आमी फकाणां करता आसतना भूषण बाबाक हांवें म्हणलें तूं कोंकणीचो मनीस हांव बी कोंकणीचोच मनीस अशें एक म्हणलें. तेन्ना हय तूं कोंकणीचो मनीस आमचें अशें चलतालें. म्हजें इट इज फकाणां नॉट दॅट सिरियस. तो बी तसोच स्पोर्टीव व्हेरी स्पोर्टीव पर्सन. तर ताणें म्हणलें तूं कोंकणीचो मनीस बरें आसा. तशें जाल्यार 2 उतरां तुका विचारता. तूं तेजी जाप सांगल्यार तुका हांव कोंकणीचो मनीस म्हणून मान्य करता. भूषण बाब याद आसा. हां तर भूषण बाबान बरें सांग हांव यत्न करता म्हाज्यान जायना जाल्यार पळया. तर ताणें पयलें उतर म्हाका सांगलें. तर डायवोर्स म्हळ्यार हो भायलेक सट्टा आतां तो विशय सरान बरो गंभीर रितीन प्रेजेंटेशन केल्लें आतां. तर डायवोर्स हेका कोंकणी शब्द कितें तर तें उतर सांग. म्हणजे बरें आसा. आमच्या कारवारांत सदाशिवगड कारवार किन्नर उळगा अळगा सगळे कडेन तें उतर प्रचलीत. म्हणल्यार जाणटेले आमचे कडेन उलयत आसतना किंवा तेंच्या ग्रुपांत उलयत आसतना ते म्हणटाले की पयलींच लग्न जाल्लें आनी तेणी सोड चीट दिली खंय मरे ताका. आनी सोड चीट बरें आसा म्हणलें. ओके. तर दुसरें उतर हे जे मॅच बॉक्स आसा अशें एक आमची हे फकाणां चलतालीं. मॅच बॉक्स आसा तेका कितें म्हणटा बरें आसा म्हणलें. आं ते बी परत आमचे ते ताल्ले बांगडे तणाक भाजून आमी खातात आनी तणाक भाजता आसतना ते जाणटेले आमचे ल्हानपणांत ते तण म्हळ्यार शेतांतले ते आमी गुड्यांतले तण काडून ते घालतात आनी ताचे तण म्हळ्यार ते येळवेला हाडिल्लेच फडफडी थंयच भाजून खावप. ते भुरग्यांनी थंयच बसून खावप आनी घरा व्हरप ना. तर उज्यापेट घेवन येवप बसून तर राव उज्यापेट घेवन येवप. तर उज्यापेट तेन्ना म्हणलें तुका बरें आहा आमचे हे अशें
चलताले तेन्नाच्यान आमची खूब वेळा युनिवर्सिटी लेवल आमची एकाडेमीक कावन्सील खूब कितें आसता अशी वळख. भूषण भावे हे म्हाका खूब आवडीचे अशे तांचे जे भाशणां जातात आज तरी म्हळ्यार अशी भाशण एक वेळा अशी जातात की ती भांगरातली शब्दां म्हळ्यार सोने वत्ता अशें तशें आसता तेंचे भाशणां आनी तो त्यामुळे म्हाका खूब आवडटा. आनी तांचे जे वावर जो आसा साहित्याच्या मळार शैक्षणीक मळार खूब व्हड आसा तेजे ल्हान ना तो व्हड. आनी एक दीस ते आज दिल्ली जाला फाल्यां हैदराबाद पयलें अशें आसता तेंचें. पण माणेरकर बाब थंय आसात. भूषण बाबा आमी आपय आपूण तो मेळचो मुश्कील व्हेरी डिफिकल्ट. हांवें म्हणल्यार सैलाल म्हणल्यार येतलेच ते उलोवन पळया तुमी. आनी ते एक्सेप्ट करून आयले आनी तुमी पुस्तका बद्दल खूब कितें बरें सांगलें. म्हाका बी खबर नाशिल्ले अशे बरेच गोश्टी सांगले तुमी. तेजे बद्दल धन्यवाद. तुमचे बी तुमकां बी हांव उपकार मानता. तुमच्या फॅमिलीक आमच्या ह्या पुस्तकाची जी प्रस्तावना लागला जरूर वाचची. खूब सुंदर प्रस्तावना. हे जे पुस्तक जे ड्राफ्ट जो तयार जाल्लो पयल्या वाचपी जे आशिल्ले ते महेंद्र देसाय. कारण हांवें ताका वाचूंक म्हण दिलें नासलें तें. महेंद्र देसाय म्हाजो लागींचो इश्ट पयले पासून डे 1 ही जॉयन इन MESत ते शिकयताले तेन्नाच्यान आयज मेरेन आमची इश्टागत तशीच शाबूत आसा आनी शाबूत उरतली. तर हांवें म्हणलें अरे कितें तरी बरयलां मातशें तूं ग्रामर बी कितें आसा तें पळय. कारण हांव तसो बरोवपी न्ही पडलो. तर मातशें पळय रे म्हणून. आनी तेन्ना कोविडाचो काळ चलतालो. कोवीड जाल्लें आनी कोविडा जालें म्हणून एक दीस तेणें म्हाका मॅसेज धाडलो. आनी त्या मॅसेजींत 3 शब्द 3 उतरां आशिल्लीं. ती उतरां म्हणल्यार वाचले उपरांत ती उतरां म्हणल्यार फर्स्ट आशयघन म्हळ्यार ही कादंबरी कंटेंटफूल म्हळ्यार जे कंटेंट जो आसा हितूंतलो आशयघन खूब हांवें केन्नाच विचार करूं नासलो इतलें आशयघन आसा काय कितें हें तो सांगता त्या मॅसेजाचेर. दुसरो ताणें म्हणलें हे जशें आतां भावे सरान सांगलें की ह्या दोळ्याच्यान दुकां येतात म्हळ्यार मन हिलावून टाकणारी म्हळ्यार टचिंग. आनी तिसरें म्हणल्यार जें हांव चिंत्तालो तें रोड मॅप. ताणी तो शब्द फर्स्ट कॉयन केलो. हांवें रोड मॅप म्हणून आपणा उपेग जातलो. ताणी तो रोड मॅप म्हणून एक शब्द वापरलो आनी हे एक मॅसेज धाडून दिलो ताणें म्हाका. हांवें जपून दवरला तो मॅसेज. कारण तेन्ना म्हाका दिसलें हितून भितर कितें तरी आसा. आनी त्याच वेळाचेर सर तो हिरो म्हणटा तुमी तोच वेळार म्हाका दिसलो हो हिरो हांवें केन्नाच चिंतून नासलो. ते महेंद्र सराक म्हळ्यार महेंद्र बाबा प्रस्तावना तेन्ना जेन्ना हें तेणी सांगलें तेन्ना हो हेतून परत सखोल अभ्यास केल्लो आसा तेजेर मुळात दिसिल्लो आसा. तूं बरें रे बाबा एज अ प्रस्तावना हेची प्रस्तावना. आनी ताणें ती सुंदर रितीन बरयली. आनी तो म्हाज्या कितें दिलें जाल्यार तो आसात म्हाजे बरोबर. तुका बी बरें करूं. तुजे चली आयिल्ली आसा डॉक्टर जावं डॉक्टर आयिल्ले आसा मिसेस आयिल्ले आसा आनी सगळ्या बी उपकार मानता. आमचे प्रकाशक फाटफाटी रावतात ते म्हाका खबर ना. म्हाका राग येयलो काय कितें अशें तांकां आत्ताच विचारलें. तशें ना ते स्वभावान. पण कोंकणीसाठी झटपी असो मनीस हांवें केन्नाच पळोवना. फाटल्यान काम करी एक बरे लेखक ते. आनी तांचे जे नॉलेज आसा ते साहित्याचे आसातच. कोण फायनान्साचे जे नॉलेज आसा ते खूब आर्टिकल्स आसा तेंचे वाचतालो हांव. भांगर गोंयांत आनी पयल्या बी खूब आर्टिकलां सिरिसांत येतालीं. खूब सुंदर बरयतात ते फायनान्साचेर. बँकींग सेक्टराक काम करतात. काम करूनय हेंवूय काम आमचे कोंकणीची सेवा तेंच्या हातान जाता. तर म्हाजें हें पुस्तक ल्हान मनशाचें तुमी हाडलें. इतले व्हड मनीस तुमी आनी तुमकां हांव प्रणाम करता उपकार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें घर आसा आनी तुमचें कल्याण जावं अशें हांव देवा लागीं मानता. म्हाजे इश्ट हांगा बशिल्ले आसात मनोजा बद्दल कितें सांगचें. मनोज म्हळ्यार एक मनान तसोच जशें मनोज म्हणटात तसो मनोजूच आसा. खूब 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 मनान हळवो सुंदर. म्हाजो स्टुडंट पण आतां स्टुडंट म्हणना ताका. म्हाजो जशें आमचे सर आमकां फ्रेंड म्हणटा तशें म्हाजो फ्रेंड तो फॅमिलीचो फ्रेंड. आनी आमी हे जे कंपेरिंग कोण करतलो म्हाका दिसलें तूं करता रे करता.
जसे कोण ना म्हणणार तेणी आज केले म्हजे बरोबर सदांच आसात आज बरोबर या रे आमी आज एक प्रोग्राम आसा या रे तयार किंवा सर या तुम्ही आमी या आज आमी आसात तुका बी राव देव बरो करूं म्हणटा मी तुमकां सांगून हांगा एक म्हाजी चली अशी मिना पर्येकर म्हणून आसा ती कितेंय बरो हांव केन्ना केन्ना ल्हान स्टोरी बी बरयता आनी म्हजे ते एका बिंब बिंब आमचो एक मासीक येता थंय धाडून दिता तर कितें बरयलें नंतर हांव म्हणटा मिना बाय तूं मातशें हें पळय तूं तशें कोणाचें हें करना तें काम पण ते म्हणटा म्हाका सर तुमी म्हाका रिक्वेस्ट करनाकात बरें धाडून दिया कशें फोटो काडा हातान बरयल्लो आसा न्ही तेची क्लिप मोबायलाची फोटो काडा धाडून दिया आनी म्हजें हँड रायटींग पळया तुमी कशें तें वळखूंक मेळना तर ते एक भाडे नमन शेलाबाई म्हणून एक हांवें कथा बरयल्ली आसा म्हाज्या टिचरीचेर नमन शेलाबाई म्हणून ते तेतूंत भितर बरयल्लें आसा म्हाजें हँड रायटिंगाचें कशें कितें जालें तें आनी कित्याक लागून जालां तें आनी ते म्हणटा बाय आमची मिना बाय म्हणटा तुमचे हँड रायटींग न्ही तुमी कशें बरोवन दिया म्हाका कळटा तें आनी ते मोबायलाचेर हांव धाडून दिता आनी दुसरे दीस म्हाका धाडून दिता आनी ते म्हाका चली अशी ती म्हाजी चलीच ती तर मिस्टरी आयिल्ले आसात तांचे गोवा शिपेडा काम करता तुमकां बी प्रणाम तुमचे बी बरें जावं तुमचे म्हाजे बरेचशे लोक आयिल्ले आसात साहित्यीक आमचे इतले व्हड सुदार बशिल्ले आसात उदयबाब आयिल्ले आसात कदमबाब आयिल्ले आसात थंय शांती आयिल्ले आसा जायते साहित्यीक आनी आमचो नागेकर सर आयिल्ले आसात सर नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्याक कोणाचें नांव चुकलें जाल्यार मातशें म्हाका माफ करचें प्रिंसिपल्स आयिल्ले आसात प्रिंसिपल डॉक्टर आर व्ही गांवकार आसात म्हाजे इश्ट जावन आसात ते बरे डॉक्टर मनोज कामत आयिल्ले आसात डॉक्टर मनस्वी कामत आयिल्ले आसात तेजे उपरांत प्रोफेसर आनी डॉक्टर पवार आयिल्ले आसात तेजे उपरांत म्हणजे आमचे डेप्युटी इन्स्पेक्टर सावंत इंगरलेली सर वलेकर सर राणे डॉक्टर सावंत हे म्हजे एक पयलेचे खूब गायड अशेच ते म्हजे आपले सगळे वयाचे हे करनासतना ते आयिल्ले आसा मुद्दाम आयिल्ले आसात म्हजो आनीक इश्ट देसाय आयिल्लो आसा शारदाबाई आयिल्ले आसा दयानंद देसाई आयिल्ले आसात कोणाचें नांव घेवं आनी कोणा सोडूं अशें दिसता म्हाका की विनू राणे आयिल्ले आसात तशे खूब लोक आयिल्ले आसात डॉक्टर सर्वेश आयिल्ले आसात 2 डॉक्टर सर्वेश आसात एक सर्वेश येवन गेलो आनी दुसरो डॉक्टर कोल्लेकर आयिल्ले आसात डॉक्टर आर बी पाटील आयिल्ले आसात दिपाली येवं पावलो नायक आयिल्लो आसा बाबुराय नायक आयिल्ले आसात खूब लोक आयिल्ले प्रशांत म्हाजो स्टुडंट आनी बोर्ड मॅनेजर आयिल्ले आसात जायते लोक म्हाजे घरचे आसात स्वार प्रिंसिपल स्वार आयिल्ले आसात चुकता आसलो प्रशांती तळपणकर ते आसात आमचे ते आयिल्ले खूब लोक आयिल्ले आसात सगळ्यांक हांव बरें करूं म्हणटा टिचर्स बी आयिल्ले आसात समिक्षा बरोवपी आमचे डॉक्टर आमचे सगळ्यांनी समिक्षा आपले लेख बरयला भावे सरान सांगनासतना आपूण एक लेख बरयता आनी महाले सरालो एक लेख तयार आसा तो येतलो तांकां बी देव बरें करूं म्हणटा महाले सर आयिल्ले आसात प्राध्यापक महाले आनी प्रेसाचे लोक रिपोर्टर्स आयिल्ले आसतात तांकां हांव बरें मागता भांगरभूंय बिंब आनी जय हांणी म्हाका धीर दिलो आनी तांचे हेतूंतल्यान म्हाजे प्रकाश म्हाळेवेली शाळा ही भांगरभूंयांत कितें म्हणटा तें चलता म्हणून आसता तें तशें प्रसिद्ध जाली आनी ती कथा बरी हे जाली आनी सर्वेश नायक म्हणून आसा हांव एका ताका पर्सनली पळोवन आयला खबर ना ताणी ती कथा कथन सुंदर केला आनी खूब फामाद जाली ती खूब फामाद जाली म्हाका आज सकाळीं बी खूब मॅसेज आयिल्ले म्हाका तांकां सगळें हांव देव बरें करूं म्हणटा सर्वेश फोटोग्राफर्स आसात घरची मंडळी आसात नांव घेयना सगळे भाव बांधक आसात म्हाजे रवींद्र भवनाचे अधिकारी आसात स्नॅक्स प्रोवायड केल्ले ते आसात तांचें नांव म्हाका खबर ना पण तांकां बी हांव देव बरें करूं म्हणटा युट्यूबाचे हे सकाळ पासून दनपार पासून आसा तांकां तुमचें बी नांव खबर ना पण तुमकां बी देव बरें करूं म्हणटा फोटोग्राफर आसा तांकां बी बरें करूं म्हणटा मुखप्रश्ट सजोवपी हांगा नात ते
प्राध्यापक आमचे महेंद्र देसाय आणि थोडी कल्पना हांवें स्टार्टिंगाक दिली, पण ती कल्पना तेणी खऱ्या रितीन ती कल्पनेत हाडली आणि धांवडा सांगले अशे पद्दतीन म्हाका जाय उल्लेख जालो हांगा ह्या पुस्तकाचो आनी खूब वेळ पळयल्यार कितें तरी जातलें अशें. म्हाका खूब लोकांनी सांगलां हे पळयलें की न्ही की जाता म्हणून. तुम्ही सांगिल्ले शब्द 100% न्ही 200% ट्रू अशें हे आयडिया दिल्ली, कल्पना मातशी कल्पना दिली, खरें कल्पना हाडची मनीस प्राध्यापक हांगा महेंद्र देसाई त्यात आणि ताणी ती तशी करून दिली आमकां. तो धावड तो हांगा ना, तो अहमदनगर आसा, ताणी करून दिली. आनी कोण उरले म्हाका खबर ना. कोंकणीचे युट्यूबाचेर बी तुमी करतात ते, तुमकां बी नमस्कार. आणि लास्ट कोणी चुकलेला तुमकां बी नमस्कार. लास्ट बट नॉट लिस्ट हे माणेकर बाब हे जर सरप्रायज आसा हे म्हळ्यार आमचे प्रोग्राम जर तुमी सांगिल्लो आनी आमी डिस्कस केल्लो तेतून नाय. हो जो मायक चलता हांगा हे जे दिवे पेट्टात आमचे आज कार्यावळी हिंगा घडोवन हाडली हेतून भितर त्यान वायरी आयिल्ली आसात, तातूंतल्यान पावर येता, उर्जा येता. म्हणून आमी आज म्हाजो आवाज जो आसा, म्हजो जो आवाज आसा तो तुमचे कडेन पावता आनी आजचो हो सुवाळो सक्सेस जाता. तसोच म्हज्या जिणेंत जशें हांवें म्हणलें प्रसंग आयलो आनी विसम प्रसंग आनी विसम वाटचाल प्रवास तो म्हजो न्ही. सगळे वसंत 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 करतात, हे वसंताचे न्ही. हितून भितर ती उर्जा दिवपी व्हड मनीस आसा आनी देसाय बाबा खबर आसा ते, आनी ती हांगा आसा आमच्या भितर, ती काम करता. ती खऱ्या अर्थान ती मनुश्य म्हळ्यार अशी हे न्ही, ती तिणी सपोर्ट केलो आनी तेजे मुळे कितें तरी हांवें केलें. आनी जेन्ना जेन्ना हांवें म्हाका जे विचार येतात आनी हे अशें करया, ती म्हाका फाटल्यान धरून वच आनी हातांत हात धरून काम करपी म्हजी घरकान्न हांगा आसा. तिच्या मुळेच हे घडिल्लें आसा, हो प्रवास घडिल्लो आसा, जे अनुभव येयल्ले आसा ते आज शिक्षकांक आयिल्ले आसा. ते नाजाल्यार साथ दिनाशिल्ले. ती सांगूं शकताली हांव काम करता म्हाज्यान जायना, ना म्हाका बरी जीण जगूं जाय अशें म्हणूं शकताली. पण तिणी ते तशें म्हणूंकच ना. जें हांव करता ती म्हजी बरोबर आसा, पांयांत पांय हातांत हात धरून. आनी म्हजेंच अशें न्ही, म्हाका आनी सांगचें दिसता आमच्या फॅमिली भितर खंयी वचूं फुडाकार घेवन काम करपी बरेचशे लोकांक कोलेकर सर थंय आसात पळयल्ले उरतले, आमचे बरेचशे लोक आसात तांणी सांगिल्ले पळयल्ले उरतले की कशी काम फॅमिली भितर आनी एक सुटीन रावपी ती हांगा आयिल्ली आसा. आज हांव आम्याक रिक्वेस्ट करता एक ल्हानशी भेट सरान आनी महाबळेश आमनान तिका हांव रिक्वेस्ट करता, नमळायेची विनंती तुका, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज कम फॉरवर्ड. तुका खबर ना बिग सरप्राईज फॉर हर, बिग सरप्राईज फॉर हर. सर तुम्ही ते तुमच्या हातान जो एक सत्कार करतो, कारण म्हजेंच नांव येयलें ती फाटल्यान आसता, जशें हिंगा माणेकर बाब सगळ्या फाटल्यान आसता प्रोग्रामचे. Actually, she deserves standing ovation. अपूर्व